दाखोवन दिता तुझे वाजा आमच्या गोंयकार भावान विचलोय म्हूण भक्ताच्या आपलो रोगोत तियात 2011 वर्सा आता दाखयता आपल्या सांगात्यांक घेवन भोक्तिवंत जुजे वाजाक फुडें दवरून आनी हे माचयेक नमस्कार करून आपलो दुसरो तियात सुरू कोत्ता रिणकारी. सरान हातीर दिले काजे मात्यार कित्याक तुज्या वचे इरमावली सावा करून गेलो सारखे ताजे मासो चुकलो म्हूण सरान हातीर दिले काजे या घरान आमी तेगा सोगली सदांच खुशालची येतली तेगा एकवटान रावतली माय पायचे नांव राखतली उगडास येतोच कोपता सुरी माय पायच्या फाटल्यान व्हड भाव आमचो घेता जबाब
येतोच तोपता सुरी माय पायच्या पोटल्यान म्हूण भाव आमचो घेता जबाबदारी इतल्यान तियाक सुरू कोत्ता पयात रेणकारी इतल्यान तियाक सुरू कोत्ता पयात रेणकारी कॉलेज माझे बाबा तुवें म्हाका कॉलेज शिकोवन आयज हांव कंप्युटर करता आनी हो आमचो धाकटो भाव आसा तो आजुनूय शिकता थंयच आसा पूण एक तूं आमचे पासो कितले त्रास काडिना जाय रातीचे दीस आनी दिसाची रात करून तुजे कुडीक मातीकार घेन आसतना खरेंच म्हजे बाबा तुजे काडीस दया आनी काकूटसार होय म्हजे जाणवायन बोललेले भयणी तुजी जाणवाय म्हणजे म्हजी हुशारकाय आनी ह्याच तुमच्या दोगांचे जाणवायक लागून आयज पासून म्हज्या जिवाची पर्वा करिनासतना तुमची सेवा करता फकत आमचे माय पायचे नांव वयर काडून हे तुझे खरें माव पूण तूं म्हाका एक सांग आमी आमचे माय पायचे नांव वयर काडूंक जाय म्हणटा तें कशें केदो म्हज्या क्लासींतलो डॉनल्ड म्हाका सांगतालो की तुवें हुंय ताच्या पायचो इन्सल्ट केलो ताचो पाय हुंय तुका आपल्या चेडवा लागीं काजार करूंक सोदी आनी इतलेंच म्हणलोलें खंय की ताका चड खोशी तुका आपल्या चेडवा डॉरिसा लागीं काजार करूंक तूं ताका सांगूंक लागलो खंय आपणा काजार जावपाची खुशी ना म्हणून ही कसली तुजी पिशापणां इरमाव हीच तुजी देख आमचे माय पायचे नांव वयर काडपाची म्हजो भाव तसो दुसऱ्याक इन्सल्ट केन्नाच करचो ना हांव ताका बरो वळखता तसोच म्हजो क्लासीतले डॉनर म्हाका केन्नाच फटे मारची ना हांवें ताका बरे भाशेन वळखता हे खरें ताचे भयणी म्हाका नाका तूं घरान वाडलेलें आसतना तुका घरान धरून हांव पयलो काजार जालोलो तो आयल्या दिसा म्हाका बेजार करता देखून हांवें ताका सांगलेलें म्हाका खुशी ना म्हूण काजार जावपाची पूण ये तूं काजार जाल्या शिवाय हांव कशीच काजार जावची ना कितें काजार जावचें ना कित्याक पूण म्हाका जाय तुका पयलें काजार केलेलें हे खरे म्हजे भयणी खरे भाव जे आपले भयणीचो बरो फुडार जावंक आवडेता ते आपले वाडलेले भयणीक फाटी धरून आपूण केन्नाच काजार जावंक फुडें सरचे ना शाबास की भाव म्हज्या धाकट्या भावाच्या उतराक तसोच धाकट्या भावाचो नोमान म्हज्या व्हडल्या भाच्या गुणान तुमचो दोगांयचोय मोग ह्या म्हज्या कारसान दिगलोलो आसा म्हज्या बाबानो हांवें तुमकां एके आवयचो मोग दिवन वाडयल्यात ह्या सगल्या घराचो वावर करून हांवें तुमकां केन्नाच कितेंच फावत जावंक दिवंक ना आयज पासून तर तुमी सांगात जरी तर हांव पयलीं काजार जालें जाल्यार तुमकां म्हजे फाटल्यान रांदून कोण काडटलो आनी ह्या घराचो उखल कोण करतलो त्याच पासून म्हाका जाय पयलो आमचो व्हडलो भाव मायकल तूं काजार जालोलो आनी आमकां ह्या घरांत एक बरी होनी हाडलेली आनी उपरांत मागीर हांव काजार जातली ओ गॉड हांव काजार जायना तूं काजार जायना हांव काजार जायना तूं काजार जायना हे तुमचे दोगांचे प्रॉब्लेम आतां तुमचो धाकटो भाव सॉल्व करतलो कोण तूं वय हांव असय तुमचे दोगांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून हातूंत एकूच उपाय आसा उपाय आसा आनी कसलो तुमचे दोगांचे काजार एकाच दिसा दवरपाचे हातूंत प्रॉब्लेम खबर तशें जालें एकदम बरें आमचे काजार एकाच दिसा तराचे तूं कितें म्हणटा नीता हांव आनी कितें म्हणा हिरमाव तुमची कशी ती म्हजी कशी तशें जालें इरमाव तुजे सोयरिकेचे बरें आसा आमच्या नीताक मात न्हवरो सारको सोदून जावं हँडसम हिरो कसो हिरो पूण ते मागीर जाता झिरो ताका भुरगो सोदूंक जाय बऱ्या गुणाचो बऱ्या रेस्पेदाचो बरो सिर्वीस करता पळय तसलो तुजे सगळे सांगून जालें म्हज्या व्हडल्या भावा आतां म्हजे थोडे आयक आमच्या निताकूच सोदून काडून दी ताका सोबता आनी मानता तसलो चेडो हांवें आनी तुवें ताका बरो हँडसम हिरो सेक्सी बरो गुणाचो चेडो सोदून कसलो फायदो ताकाच मानना जाल्यार आमच्या धाकट्या भावाचे गिन्यान मात गोट न्हय नीता वय तर तो आदोगात जायनासतना सुई जावपी
कोत्तालो तेन्ना एक वस्तोरी काळे न्हेसोन मिसाक आयलेली आल्तारा फुड्यान दिमीयेर रावोन दुकानी रोडलेली हाजीर आसलेल्या लोकांची नदर फकत तिचेरूच आसलेली अशी दुकानी रोडटा ती पळोवन म्हाका काकूत दिसलेली तिगोर जेंतावन ती भायर येतोच दुकां पालवाक पुसतोच तिच्या फुड्यान वसोन हांवें विचार केलो भयणी असले बगूंक दूख कसली आदारली जायत चूक गोठा दोर मोज्यान तुका आदार दिवंक जातलो भावा मोज्या म्हणोन पोती दुकानी रोडोन काल जातलो पळय तिणेन बाप तो भायर सोडलो गोंयांत तावन चीट आयल्या शेजाऱ्यांनी बरोवन घातल्या ती वाचून काळजा चड व्हड धोको बसलो बायेचो एकलोच भुरगो आमकां दिलोलो देवान तो 7 वर्सांचो जातोच पोती वतलो ह्या संवसारान कोणाचो आदार ना जावन जायते त्रास काडले जिवितान चुरचुऱ्यांक कोणें आदार दिवन म्हाका पयवेली परदेसान कोयटाक हांव पावतोच आनीक कामाक लागतोच समजोली मोजें सगलेंच दूख पयस जालें भुरग्यां ल्हानपणीच काडलें दूख देखून दिलें सगलें सूख चड आपूर बाय केलेली देखून अशें घडलें पूत म्हाका बरयता आपूण कॉलेजीक वयता चिटी वाचून कालीज मोजें खोशेन बोत्तालें पूण उपरांत म्हाका गोमलें पुतान जिवीत विबाडलें देखून हें काळें कापड न्हेसचें पडलें जोडलोलो दुडू पुताक धाडलो चिंतून फुडार बरो कोत्तलो पूण धाडलेल्या दुडवाचो पुतान पळयात कसलो फायदो काडलो वायट इश्टां सांगा ताका भोंवोन 4 गांजा ओडूंक शिकलो एक दीस चड जावन रोगोत वकून घरान पडोन मेलो शेजाऱ्यांनी लागीं सोरून दुडू एकठांय करून पुताक मातयेक लावूंक फाटी सोरोंक ना कूड आमकां 2 दिसांनी मेवली देखून मातयेन धामची पडली टेलिफोन नंबर नासलो फोन करूंक मेवलें ना रात आसलो दीस केलो जिवाक कितलो त्रास घेतलो पुतान कोश्टाचो पळय मोज्या फळ काडूंक ना ही मोजी चूक व्हडली चड आपूर बाय केली देखून पूत मोजो आयज संवसारान उरोंक ना देखून भाव भयणांनी वारकोतात भायल्या देशांनी हे वस्तोरेचें जिवीत घोट मोतीन दोरा
त्रासांनी काम कोत्तात काम वारून दुडू जोडटात जायते पावटो दुडू सगल्याच भुरग्यांक धाडटा भुरग्यांक दुडू मेवतात समजोता झाडां हालोयतात बरे रस्ते सोडून ती वायट रस्ते दोत्ता भुरग्यांचो बरो जावंक फुडार गिन्यान कोरात उजार चोडूय दुडू भुरग्याच्या हातान दिनाका ये सोरो एकदम बरो मुगे सोरो कड होपोता मुगे पाय नवसागर गोडकें ना काडना ही पळय मॉडर्न एक नुस्त्याकान येता आगो बेला म्हाका तुजो धाकटो भाव सदांच आवयता मुगो हांव हुंय मोव जालो नुस्तें जेलांत लिंकता म्हणून वय सारकें सारकें आनी कितें तुम चड बरी आमी कितें जाल गो कितें जाला तुम सदां तुम सोऱ्यान उदक घालून सगळ्यांक दिताय मुगो हांव नक्क कितें सोऱ्या उदक घालताय आमी आनी कितें आनी कोण सांगत तूं पिता कितें गो हांव पिता मुज पाय पिन तोरू हय बरें हाय बोऱ्यान सांगता कितें हांव तुका आमच्या सोऱ्यार आडवोचो नाका सोऱ्याक आमी सोऱ्यान उदक घालता म्हूण कोणे बाय सांगला तुका म्हाका दोरी जाल्यार हुंय सदांच तोंडूक तें जाता हें सांगोंक नाका सदांच जेलांतले निस्तें विंगता म्हूण तुजो भाव कित्याक चावयता म्हाका कितें जाला आनी कित्याक बेला बोबाव कांय जावंक ना सायबा तूं म्हाका पाव निस्तें जेलांतलें विंगता म्हणटा हाचो भाव तुका बोऱ्यान सांगता आतां वगीर रावता दुसरे पावटी तुजे तूं सांबाळ कितें जाला आनी कित्याक बेला बोबाव कांय जावंक ना सायबा तूं म्हाका पाव निस्तें जेलांतलें विंगता म्हणटा हाचो भाव तुका बोऱ्यान सांगता आतां वगीर रावता दुसरे पावटी तुजे तूं सांबाळ नुस्त्या कान आनी सोऱ्या कान म्हणून कित्याक वयर काडटात जाती ताका तेकून वचो नाका सांगता तुका कात्री ते घेवन काती तेवटीन यो तेवटीन वच नाका हें काडून शेवटून तुजेर मारीत माती केस्तांवांकांच्या मोगान पडला आच्या वेतात नाकात ह्यो साडी साती सोडची ना केल्या शिवाय रे सांग तशेंच मोडचें सोऱ्यान उदक घालता म्हणा कसले सायबा हे वाटे वेले केस्तांव सागर सोरो इलो सोतो पुरो पान वोगोन कल बोल्लो बोलकां
भयणी तूं रडो नाका तुका तुजी घडोवन काजार करूंक चिंतलेले तुका बरो भुरगो सोदून सोयरी गोत बाबा तुवें हाडलेली इश्ट तुजो बरो म्हणून म्हाका सांगून माय पायंताच्या गोंया पयलेले आमकां फोन करून ल्हान आसतना भयणी हांवें तुका माय पायचो मोग दिलोलो माय पाय आमची सोंपली तेन्ना दुकानी हांव रडलोलो बाबा तूं आंकवार रावून फुडार म्हजो बरो मुखार येतालो सुखी आसलेले इश्टान तुज्या फुडार म्हजो पी सोडलो ल्हान आसतना भयणी हांवें तुका माय पायचो मोग दिलोलो माय पाय आमची सोंपली तेन्ना दुकानी हांव रडलोलो बाबा तूं आंकवार रावून फुडार म्हजो बरो मुखार येतालो सुखी आसलेले इश्टान तुज्या फुडार म्हजो पी सोडलो मोग म्हणटाय तो हाव पानू धरूं गेल्या मेव पानू खूंय आसत तो कळपानू आट टावना जात तें जावपानू अरे वाडलोलें चेडूं आसत ताका टावना इतलें धाडपानू गोंया सान पाके येयल्याय त्या पाक्याक मात पातयो पानू आतां हे देशी भुरगीं बाबती मोगान लासोताय आनी वद्दे व्हरती पागडी मारून चिकटोन आसोताय आनी गोंयकार आमगेले तेंगे शुटींग पळयताय आनी खंयच पाकां झाडां मुळान डेगनी नाचोताय वाडोन काजराचे जाल्याय चितून चितून पिड्यार जाल्याय चेडवां बायलांक कोण तेणी रेचेस तेंगेल्यो भेण केल्याय अरे सांगता म्हणून भावांनी तुमी रागार मुजेर जाय नाकाय बेगीनूच काजार जावन रेगोल मारून कुशीन सोराय अरे आतांच्या चेडवांक तुम्ही पातयोंक फावना तुम्ही मोबायल नंबर दिताय तेंक तो दिवंक फावना अरे केदें व्हडलें लोकोण मरती ओडूंक बी येना अरे चेडवां कोडीन मॅग्नेट आसा ती दिसती पडोना किती दिसतो गो आयज तूं आवय तुका आयज बरी दिसली हांव तू म्हाका काजार जायना म्हूण सांगता न्हू रे देखून बरी न्हेसोन येयल्या काजार जाता जाल्यार पळोवपाक तूं तें बरें आहा रे तूं आतांच मॅग्नेट मॅग्नेट म्हूण कितें गुंजोतालो रे मॅग्नेट ते तुका कळचें गो आतां बेगीन गमचें गो ना? मेरी आनी पेरी जाण मुगो तूं होय. तेणी नवो तियात्र बरयला मागीर? आनी तितून न्ही हांवें पद बरयलें गो हें पादू पाद आनी कितें म्हणटाय रे तूं कितें उलयता गो तूं बुरशीपणा आमच्या आयसल्यान थोडे आसा सारके कानार आयकना मुगो आनी नाका जाल्ली उतरां उलयता तशें तुवें केलें मुगो आय तूं आतां पाद पाद म्हणटा कितें आगो आयक गो पद मुगो पद पद म्हणजे मुगो कांता ताका इंग्लीश भाशेन सॉंग म्हणटा आतां समजलें न्ही तुका पद रे पद. तूं मरे तियात्रानूच नाच आनी पदां वाजयत राव माझे पद केन्ना वाजयतलो रे अरे तुका बरे भाशेन सांगता मारण हांव तुका मरे हांव सोडपाची ना म्हणल्यार सोडपाची ना अरे तूं म्हाजो मोग कोत्ताय म्हाका तियात्रा कोत्ताय म्हाका सर्कसी कोत्ताय म्हाका सगळ्याक भोंवडायताय तुका जाय तें कोत्ताय आनी आतां कितें काय
ना न्ही सारकें पळय तू सुर्याक पळय सांगता न्ही होय. तें सगळें हांव मान्य करता मागीर? तूं आतां म्हणटा न्ही हांगा घेवन भोंवलो थंय घेवन भोंवलो हें केलें तें केलें म्हणून पेपराचेर घालू पेपराचेर घालपाक कित्याक फाटीं सरता आवय. हें तुका सगळें आतां कळ्ळें गो हय आतां तुका हांगा म्हणजे? घेवन थंय घाल पळय सुर्याक हांव तुजे कडेन काजार जावचो ना म्हणजे जावचो ना आबा काजा जावचो हय नाही तुजे कडेन जाता कर तूं तू काजा जावचो ना हांव नाही जावचो ना तू काजा जायना हय मरे हय तू काजा जायना हय हय मरे कितें करतलो तूं अरे माझो तिथ्यो मरे गोंयांत एक व्हडलो पुलीस आहा रे अशें? तो आतां येयलो आहा हिंगा हा. तेका सांगोन तुका हांव कारा बुचीन घालूंक लायतली आवय. काजा जायना जाल्यार आवय म्हाजे आवय तो म्हाजे. पुलीस गो धुलियो गो हय. आगो तो पळोवपाक नरकासूर कसो दिसता मुगो हा. तुका कितें दिसलें हांव ताका भितलो म्हणून हय. तितलें सोंपें न्हय तें तितलें तितलें सोंपें न्ही हा. हांव तर चाळवत न्ही रागाक सामको टेणटेण मारी हय. हांव ताका बोडशी खजांच करून आवय. मोडून उडोवपी आवय. हांव मनीस तसो जाण मुगो तूं हांव कोणा भिवपी न्ही भिवना? हें हो कोण मरू आयला अरे इंगा रे तो राव रे इंगा रे कोणी केल्लें मरे इंगा रे अरे म्हाजे तुका कित्याक तुज्या खिच्यान दिसला म्हाका कणायच करून ना, ना, मोडपाक कशें न्ही रे? आनी हांव कितें रे सुकलेली बोडी कशी तू कटायच करून मोडपाक हांव तुका दाखयता हांव आवय मारलो रे आवय म्हाजे आवय काजा जायना म्हणून सांगतालो होय काजा जायना म्हणून सांगतालो कोणी केल्लें मुगो आवय सकाळा गेलेली होय बेश्टी सकाळ केलेली असले पाट दुसरे पाट सकाळ कशी जाल सवाय आनी सुरेश तू पळय तो तर कोण काजात जायना म्हणून म्हाका रोखडोच फोन कर हांव इंडियात आसतलो आनी तुका सांगता तू तर काजार जायना म्हणून पळय बेश्टो मोगान पडलो मरे ज्या मोग नाका जालो सगळे बँड जाले म्हाजी चेसी सुद्दां फुलांडी बी बरी डेंजर आसा होय चड माल लागला कितें रे चड मार लागलो काय म्हणून विचारता मागीर असलें करता गो ताका सांगता तूं मार म्हणून तो मारता आनी तुका मारपाचोच मरे तूं आतां सांगता न्हू रे काजा जायना म्हणून हय गो काजार जाता काय गो बरें न्हेसोन येयल्या मरे तुका बांदोंक जाय म्हण तरी तू काजा जायना म्हणटाय चल चल या आमी आतां या आवय चान्स पडटा दिसता वत्ता वय डेटी ओय, कशें change जालें तें? वय वत्ता रे म्हाका लंडन आया लंडन व्हरतो गो मागीर? पूण आसा मुगो अरे पयशा पासत तूं भियोना काय रे पयशे जाय ते हा रे तू फकत योच आसा मुगो अरे हा? आहा या मरे आमी खंय या खंय या लंडन आया रे मरे लंडन आया रे मोठो प्लेस सोदून काडलो मग मागीर तुवें वत्ता जाल्यार बरे सुवातेर व्हरोंक जाय न्हू रे ते म्हाका हिंगा थिंगा हांव व्हरपाचें होय करून. गेलो म्हणटरी पयलीं भेणाची तूक वचपा जाय आ, कळ्ळें न्ही होय. या मुगो लंडन आया लंडन आया रे होय. थंय या मुगो होय. मारुया बिये होय. आनी मागीर मुगो होय. चावी घालुया आनी घालुया गे होय. चल या लंडन आय फॉलिंग दोगाय मोगाना मिसाली काजार एकामेकाक घेऊन आमचो वादार कोकलेर वो आमच्या चित्राचो बांदून या बरो आमचो फुडार गोंयकाराक मौजा दुनिया तूं सदां कलराक रुचणारा गोरकानीच्या तू सायबा रावतीरा सौदागल मोगदी तेली आमोच्या गोरकाराक गोरकानी मोय पास्ता कुय सोदाच मोशा बावा गोरकानी मोय पास्ता कुय सोदाच मोशा बावा खरेंच मायकल आमची चिंतना शांती पावली म्हणून हांव चड खुशाल कित्याक जायते जाणां अशीच मोगान पडटात पूण कोणे आडकूय हाडली म्हणटून तो आपलो मोग ती तशी करतात चेडो चेडवाक सोडटा ना तर चेडू चेड्याक सोडटा पूण हो आमचो मोग तसलो सांगना न्ही सेंड्रा म्हाका जायत्यो सोयरीक येताल्यो पूण हांवें ह्या तुज्या मोगाक लागून सगळे निरफळ करून उडयल्यो हांव जाणा मायकल तूं म्हाका आनी तुज्या भावाक आनी भयणीक लागून कितलो तुज्या जिवाक त्रास घेतालो पळय तो पूण आतां हांव तुका मातूय तुज्या जिवाक त्रास घेवंक दिवचें ना तो उगडास आनी काडी नाका सेंड्रा या आदी फुडें कितें जालें पळय तें जालें
पूण सेंड्रा आमचे काजार जावन 2 वर्सां अधिकूच जाली पूण आमच्या मोगान म्हाका अशें दिसता की आमी कालूच काजार जालेशी म्हणून होय मायकल म्हाकाय तशेंच दिसता दोर्याचें उदक सुकोन काबार जायत पूण हो आमचो मोग केन्नाच काबार जावचे ना न्हय मायकल होय तर पूण सेंड्रा आमचे काजार जावन 2 वर्सां अधिकूच जाली पूण हांव जाणा मायकल तूं कितें सांगूंक सोदता पळय तो म्हणचे आमचे एकवटार भुरगे ना म्हण न्हय वय सेंड्रा एका गराब्यान एक भुरगें जल्म पुणचें गराब्याचो व्हड उजवाड जावन आसा पूण तो उजवाड हे आमच्या गराब्यान ना तर हो आमचो गराबो कसो उजवाडान येतलो सेंड्रा हांव जाणा मायकल तूं हाकाच लागून चड दुखी आसा म्हणून पूण रोचना देव एका ना एका दिसा तरी तो उजवाड ही आमच्या गोऱ्याब्यान हाडटलो म्हणून म्हाका खात्री आसा मायकल रावोक येता मोच्यान जेवणास तोडा सारू येता रात्री 2 आसतना पूण मोच्यान रावोक जायना तुका पळय नासतना उगडास येता उठ्ठा बसताना बोली आज कितें सगळी तर लोनाची शिकातर म्हणटा पण चेडू बा सापडला कितें तुका इरमा हांव मोगान पडला इरमा कितें मोगान पडला ओ इरमा काय बरे ताचे दोले काय बरे ताचे पोले काय बरे ताचे नाक काय बरे ताच्या तोंडार आसो इरमा आनी उणे हांव ताच्या मोगान सारकोच पिसो जाला पिसो बॉनी तूं खंयच्या चेडवाच्या मोगान पडलाय धाकट्या भुरग्याचे उणे धाकट्या भुरग्याची पळोवपाक सारखे स्वर्गांतल्यान देंवलोले अंश धाकट्या भुरग्याच्या असलो व्हडल्या चेडवाच्या मोगान पडला म्हणून जाणा बोनी हो आमचो घराबो एका भुरग्याकूच अशें म्हणून आनी हीच खबर हांव आतां सेंड्राक सांगतालो ती खबर आसा इरमा आयज म्हजे आनीक एक बरी खबर आसा आयज हांव सगल्याचे भितर इंटरव्यूक सिलेक्ट जालो कितें सिलेक्ट जालो ओय! कॉंग्रॅच्युलेशन माय ब्रदर कॉंग्रॅच्युलेशन जान बॉनी थँक्यू आनी इतलेंच न्हय फाल्यांतान म्हाका मॅनेजराची सर्विसूय जाली तशें जाल्यार एकदम बरें जालें बॉनी फाल्यांतान आमचो बॉनी मॅनेजर जालो तशें जालें बॉनी ही खबर तुवें निताक आनी कुण्याक गमयली हो इरमा हांव येपनाच पयलें तांगेर भितर सरलो आनी ही खबर तांकां पयलीं सांगली आयकोन एकदम खोशी जाली आनी सांगताली की आयज सांजे ती आमगे जेवणाक येतली म्हणून वाव तशें जालें एकदम बरें जालें सेंड्रा हांव आतांच बाजारान येता आनी सगल्यो गरजेच्यो वस्तू तुले घेवन येता आमचो बॉनी मॅनेजर जाला न्हय एक व्हडली पार्टी करुया खुशाल जालो इरमा उनी सिलेक्ट जालो इंटरव्यूवाक सिलेक्ट जालो देखून मॅनेजर जालो ते व्हडले पयात ये बा देवा लागीं सदांच तुमार कोणेय कितें म्हटल्यार बॉनी दवरिना घरांत पयलें सांगात इरमा उनी कोणा लागीं दिवचे पाट पयलें सांगात इरमा उनी कोणा लागीं दिवचे पाट आयच्या समाजान संस्कार जोडटगो जोडप्यान जिवितान आसता एक व्हडली आस भुरगें जल्मतच ताका मोय मोगान वाडोवंक काजारा दिसा दिता ती भास जावं तो एक चेडो ना तर जावं ते एक चेडू जल्मान येतो गोज ती मोगान सोडटा उलास
येतोच तसलो वेळ उलयलेल्या उतरांचो कांसो ना मात तरी उगडा हांव कोणाक भिवची ना आनी घरांत रावची ना कित्याक तूं म्हजें आयकना कितें कोचें सोजमोना आनी कांय कवोना आरे काजार जालेल्याक घरांत सुसेग ना गोरचो सांबाळ करूंक म्हाका हाडलें तर सांग कित्याक मायक तोंड तुज्या व्हडलें काजार जावन सगले सोंशे पडले मैसुनयेचे केस्तां वाडत रावले गोरचो सांबाळ करूंक म्हाका हाडलें तर सांग कित्याक मायक तोंड तुज्या व्हडलें काजार जावन सगले सोंशे पडले मैसुनयेचे केस्तां वाडत रावले कितें कोत्ता पळय तें आयज हांवें म्हज्या भावाचे 20,000 रुपया चोरून हाडल्यात फकत तुका लागून म्हाका जाय तूं बरो बरो न्हेसलेलो आनी इतलेंच न्हय म्हजें सांगाता तुवें मोज मारलेली पयर हांवें म्हज्या भावाचें आनी म्हज्या उन्येचें घरांतली भांगार आनी दुडू पासून चोरून हाडून तुका दिल्यात फकत तुज्या मोगाक लागून हांव जाणा म्हज्या मोगाच्या नीता कोणें ना म्हटलां तूं वर्तवताय म्हज्या मोगाचें सुकणें तुज्या शिवाय म्हजें काडीज मातूय रावना पूण म्हाका मातशी भिरांत दिसता तुज्या गोरकाराची ताचे माले जोक तूं ताका भियेताय हांव आसतना जरी तर तूं म्हाका सोडून पयलो बॉम्बाय वचून आसलो जाल्यार म्हजे काजार जेरूच तुजेच लागीं रावपाचें पूण तूं वचना न्हय वय तर आनी कोणाचो जावं येता पळय नीता तूं जाणा हांव तुज्या मोगान कसो पडला पळय तो आमी दोगांय एकेच क्लासीन कंप्युटर शिकताना पूण हांव बॉम्बे गेलो तो पळोवन तूं रोखडेच म्हाका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार जालें पूण ती खबर सोड पळय नीता आतां हांव सर्वीस कांय करिना फकत तुजेरूच आसा त्या पासून हांवें तुका कितले पावटी सांगलें आमकां एक घोर पळय म्हूण आमी कितलो ते पूण वशीच रस्त्यार मोगान भोंवतेली रिची त्या पासून तूं कांयच पियेनाका हांवें म्हजे सगळे तारे दीस घातलेले आसा पूण एक तूं म्हाका सोडचो ना न्हय केन्नाच ना तूं म्हाका दुबावता न्हिता पळय रिची तुज्या मोगाक लागून हांव म्हज्या गोरकाराची कॅर पासून करिना एंड आय जस्ट हेट हिम आनी हाकाच लागून तो बेबदो रस्त्यार सोरोप येवन ताय सांगता बरें न्हिता ही खबर सगली सोड आतां आमी पयलीं पिक्चराक या आनी उपरांत डिनराक ओके ओके रे बाय तुजो पुण्याक बेबदो तुका कोणे बेबदो म्हणला कुनियात कोणे म्हणला अरे तुम्ही दोघूय मिळून बोजे काय बरे रे भांगाराचे गुडे पूण ती तुमची भयण शी तुमचे भयणीची खबर सांगत जाल्यार तूं अजाप जातलो हांव बेबदो तिच्या पिकासान हांव सोरोप येता बनी हांव तुजे भयणी लागीं मोगान काजार जालोलो म्हाका आशा नासली दोतीची म्हाका आशा नासली दुडवाची मातसो रात सुसू जाता कुन्यात तो रस्तो कोण तू सांगना रे लोकांनी सॉरी यार लोकांचेर मुक्तलो हा पिल्ला लागलो तुका अरे आता कान उकटे धरून आयक सगळे तुझे भयणीची खबर सांगता अरे येयलो दीस मोरे म्हजे लागीं झगडीं कोत्ता आनी म्हणटा आपल्या माय पायच्या घराचो वांटो आनी भांगाराचो वांटो दिवना म्हणटा
कशेय भाशेन झगड म्हणटा वचोन येयलो ती झगडी कोत्ता आनी फोर्सार कोत्ता आनी म्हणटा वचोन तुमचे लागीं झगड आनी माग आपल्या मायपायच्या घराचो वांटो आनी भांगाराचोय वांटो जा म्हणटा शी वोट दिनार बायल वयती इतल्यानूय आयक काल तिणे तुमगेर घरा लागीं वचोन तुजे उनयेची भांगाराची कांकणां आनी पयशे चोरून हाडल्या शी ओलकोड ना कुण्याच मोची पण तशी केन्नाच करची ना हांव तिका बरे भाशेन वळखता शी हेच ते बरें सांगल्यार बरें हाटीर येता अरे बोने म्हज्या मेवण्या तूं तिका आगवार आसतना वळखतालो आतां हांव तिका काजार जावन वळखता वोट दिनार म्हणजे बरें हांव वयतां तूं बरो करून वचा कुण्या तुका पावोवपाक येता ना म्हाका पावोंक नाका तुका पावोंक न्हू तुका भयणीच्यो खबरो सांगून सांगून कोटर आहलें तें वतें जालें आतां वयता आख्खे आनी एक कोटर मारता आनी ते शेरपेतीचे धोके मोडटा एवढी धरून जीव हान काबार केलो बरो कोण आसा वो म्हजो कुन्याक कितलो बरो आसलो केन्नाच सोरो पियेनासलो जायत गाय म्हजे भयणीन वशें गेला ना म्हाका दिसना पूण जोरी तर ही खबर म्हजे उनेक गोमल्यार कितें काय ते एक बगची ना आनी आनी म्हज्या भावाक गोमल्यार ताच्या काळजाक कितली दूख जावची ना हांव ही खबर एक गूट कसो म्हज्या काळजात सदांच दवरतलो आनी केन्नाच कोणाकूच सांगचो ना कित्याक रोडटाय हांव रोडटा कोण सांगता ओनिये तू कोणाकूय फोटोय पूण म्हाका मात फोटोय नाका आयज काजार जालेल्या पयले फावटी हांव तुज्या दोळ्यांनी दुखा पळयता कितें जालां ओनिये कांयच ना बॉनी बॉनी तुवें म्हजी भांगाराची कांकणां बा पळयला भांगाराची कांकणां ना ओनिये हांवें पळोवंक ना सोड ती गजाल हांगाच खंय तरी आसतली एक सांग बॉनी तुजी सर्वीस कशी चलता एकदम बरी उणे तुमच्याच मागण्याने सेंड्रा काल पावलू गेरीकूय चेडो जालो आता ऑफिसातले काजार जालेले आसा तितल्या गेरी भुरगीं आसा पूण आमगेर ना म्हूण ते म्हज्या तोंडार मारता आता तूच सांग हांवें कितें करचें पळय तें निर्माव तूं कितलो पासियेसाचो पूण ह्याच दिसांनी हांव तुका पळयता तूं सगळे तुजे पासेस काबार करून चोड उलयतासो अरे म्हज्या धाकट्या भावा तूं अजूनय भुरगो आसा तुका ती कांयच खबर ना जेन्ना तूं काजार जातालो तेन्ना ते तुका गमतलें समजलोय सोजमोलो उनिये तूं कित्याक रडटाय पिशी तूं म्हजो इरमो सदांच तसो पूण एक मात मोगाक सारकोच जीव दिवपी पूण रागाक तो सेंड्रा म्हजे कबड्डीले 20,000 रुपया कोणे काडल्यात 20,000 रुपया हांवें काडूंक ना मायकल तुवें काडूंक ना तर कोण काडटलो
तुझ्या शिवाय या घरात खरेच सांगतो मायकल हांवें तुझे पयशे पळोवंकूच ना पळोवंकूच ना म्हणटा दवदी रे म्हाका तुझ्या तोंडाकूच पयल्या वीट येता कोण जाणा तुवें आंकवारपणान कोसली पापा जाल्या म्हणून हाकाच लागून तुका भुरगे जल्मो ना इरमाव कोत्ता कोत्ता तू माथ्यार पावलो तू सोजमोते अजूनही भुरगो आसा म्हणून तिचो कसलोच गुन्यांव नासतना तू तितका गुन्यांवकारी कोत्ताय वय ना तर मोचे कपडाले 20,000 रुपया कोण काडटलो कोण येता तेच्या शिवाय या घरात म्हज्या मोगाच्या व्हडल्या बा तुझ्या कबडातले 20,000 रुपया हांवें काडल्या आणि तू कितें काय म्हणल्या हुंदे गुन्यांवकारी कोत्ताय म्हाका दिसोना तुवें काडल्यात म्हणून सेंड्रा म्हाका सारकें सांग कोण आयलो आमच्या ह्या घरात कोणूच ना मायकल नीता जाल्यार आयलेले मुळचे तू म्हणून स्वता नीता म्हजी पण चोर म्हणून ना मायकल हांवें तशें म्हणूंक ना हिरमाव हुनेच जाला नीता चोर म्हणून तू कित्याक बेश्टोच हुने गुन्यांवकारी कोत्ताय तिणे सांगला पण कांयच खबर ना म्हणून खबर आसा हो ना ती तू म्हाका सांगोना काय तापलो मरे म्हजो व्हडलो बा म्हजेर तुका सांगोनाका म्हणटा जाल्यार तू आनी विचारिना काय म्हाका लागून तुमी दोगूय भाव एकामेकाचेर कित्याक चावतात तू ओगी रावून ये आमी दोगूय भाव सदांच तशे हाका आतां भितर वता आनी फ्रीजलो जेल काडून हाचे तकलेर दवरता मातशी गरम आती थंड जावंक दी चलया बरें पडलो न्हू फ्रीजीन दवरला म्हणजे पैसे कर सायबीन माय हांव आयच्यान तुजी नवेना सुरू करता माय म्हजे चुरचुरे कर माय आनी ह्या म्हज्या कुसव्यात एक तरी फॉल दी माय हांव तुजे लागीं हे म्हजे दोनूय हात जोडून भीक मागता माय म्हजे दोनूय हात जोडून रोट्टां दुकां घडोवन चिंतून फुडार म्हजो केन्नाच म्हाका दूख दिवचो ना म्हूण सांगो गोरकार म्हजो गुन्यांव कोणाचो Kauzak moja peta uzo Bangar tosheच दुडू चोरून वेले आमचे गोरचे शिणवो कोरू कोणाचे गोरकार मोजो म्हाका केंटा चोरी मोजेर घालता दोनिया नोदोर मारताचे कितलो तेप म्हणून दोनिया ह्या केन्या नासतेली बाबा दोता देवाचेर आयच्यान नवेन सुरू कोत्ता माये लागी मागता उजवाड घाल म्हूण गोराचेर आयच्यान नवेन सुरू कोत्ता माये लागी मागता उजवाड घाल म्हूण कुसव्याचेर एका गोऱ्याब्यान 4 जाण भुरगीं पोयात आसलेली 3 चेडे 1 चेडू मोगान ताका वाडोयलेली
व्हडली जातोच काजार जावन भायल्या देसान गेलेली माय पायतांचो बाबडी गोंया एक सुरी आसलेली एकलो पुताचो बायले घेवन अमेरिकाक रावता दुसरो पूत बायले सांगाताक लंडनाक सेटल जाता दोवांनी जावूय तांचो फ्रांसाक बिझनस चलोयता तिसरो पूत बायले सांगाताक दुबय मौजा मागता एकलो पुताचो बायले घेवन अमेरिकाक रावता दुसरो पूत बायले सांगाताक लंडनाक सेटल जाता दोवांनी जावूय तांचो फ्रांसाक बिझनस चलोयता तिसरो पूत बायले सांगाताक दुबय मौजा मागता होय पोती दिसान दीस मारगाय चोडटा तशीच आमगेर वर्सान वरस भुरगीं वाडटा देव दिता आमी कितें करया सांग तूं आतां कितें म्हणटा हुशार बायल आसल्यार सांग कोणा जम पडटा बरें सांगल्यार आयकोना सोदांच उलोवपाचें वसलें आदीं चड भुरगीं उपकारतालीं आतां उपकारून कसलें जाता तोशीं भुरगीं जावन जे आमगेर हेची तोप तुजें कसलें तुका भुरगीं नाकाय तर तुआक वारूच रावचें आसलें बरें सांगल्यार आयकोना सोदांच उलोवपाचें वसलें आदीं चड भुरगीं उपकारतालीं आतां उपकारून कसलें जाता तोशीं भुरगीं जावन दी आमगेर हेची तोप तुजें कसलें तुका भुरगीं नाकाय तर तुआक वार रावचें आसलें बरें सांगल्यार रोकडो ताका म्हजो राग येता तेक जायना भुरगीं घरान सोदांच म्हजो जीव खाता जारा जावन भुरगीं जातोच आतांच्या बायलांक भुरगीं जोड जाता आदल्यो बायलो म्हणप भुरगीं म्हणच्या घराक बाय दिता कालोच गोंय वो बेरे जावं गेला शेजारच्या येणीचें पांच भुरगीं आनीक नाका बरें शिकप ताच्या घोवाचें एनीक तर गोवान दिल सोडले आजच्या इस्पाना काय सोडचे तोचें जाल्यार पांच तातूंच ओपेर सांगोरचें कालोच गोंय वो बेरे जावं गेला शेजारच्या येणीचें पांच भुरगीं आनीक नाका बरें शिकप ताच्या घोवाचें एनीक तर गोवान दिल सोडले आजच्या इस्पान आकाय सोडचे तोचें जाल्यार पांच भुरगीं तातूंच ओपेर करचें रस्ताना गायच्या गाय तूं
सोगले म्हाका हें सोज मोता हांव तुजो घोव आसतना तूं कित्याक पियेता आनी आमकां बुरे नाकात म्हूण तूं पांय काडया वचलो सांगता तुमकां दुखाची खबर ही खबर सांगोंक जिवाक जाता जोबर कितल्या मोलाचे मायपाय उतर ही उतरां वापरून चलतालें गोर आतां भुरगीं नासता फकत म्हणून मामीन डॅडी ह्या इंग्लीश उतरांची तांकां लागल्या गोडी आमकां जाग्यार हाडल्या मायन पायना आतां घेवन बोडी आतां मॉमसी पॉप्सी म्हणटा ही चवय कसली पाडी ती खबर सारकी आहा आसतना टावनान गोंयान चेडवांक पळोवन हो भोंवता आसतना हेडोन टावनानूच आतां म्हाज्या ब्लॅकबेरीचेर फोन मारता आनी खबर घेता आवय आहल्या फोनाची म्हण केन्ना तरी गरज करूंक जाय न्हू आतांची चेडवां बाबा कितें रे आहले फोन घेवन शेव मारता टेस्ट आनी म्हणून कोत्ता म्हाका जाल्यार ते बाबा टेस्ट आनी बेस्ट कांयच सजमना म्हाका टेस्ट करूंक लागता इतलो ओगोत जाता म्हाजी बोटां जाता मोटी आनी हे बुतां जाता धाकटुले म्हाका जायनाच आतां फोन मारता आनी पळयता खूंय हा तो हॅलो हॅलो मारण हॅलो कितें जालें गो अरे खूंय रे हा तो आगो टावनान आसा न्ही हो पळय टावना न्हू तूं म्हाका क्वीन्स पार्कान या बोक्या बाराबोन हिंगा सुटोयता आनी तूं कितें काय म्हणल्यार टावनान येता पळयलो हिंगा सोरयो आगो येता गो बोब कित्याक मारता गो येता गो तुजी फाट पळय सोडटा ती पळय हांव राव येवं दी तो रुजो मात सांगता त्यो खबरो सारक्यो तेजे न्यूज म्हणजे सारको BBC ब्रेकिंग न्यूज सारको आगो सुरे तू एकलो त्या बोक्या कोण कितें उलयता गो अरे तिथे तुका कितें म्हूण सांगू तो मार मरे म्हाका सारको सतायता रे आदी बरो टायमार येतालो आतां कितें काय म्हणल्यार तेजो घोडयाळीचो कांटो मरे टावनानूच बंद पडटा येयना कोच आनी त्या तेका पळोवंक जालें दिसता टावरान मेवलो म्हाका हो भोंवतालो कॅब घालून मेळ जाल्यार बरो बळय रे बळय गो सुरे तुमी तुमच्या काजराची तयारी केली आवय तिथे काजराचे आनी कितें उलयताय रे तेजे रेस्पेर सदांच टावनानूच भोंवता मरे तेस्ता पडला तो सुरेश सारको उणो आनी किलो पळोवंक जावं बळय मेवत जाल्यार बरोच बळय आनी कितें रावनाका बळय बळय सुरत डार्लिंग पळय येयलो मातसो सरी हांव लेट जालो आवय डार्लिंग हांवें मरे जायते चेड्यांक आनी चेडवांक मरे एकामेकाक डार्लिंग स्वीट हार्ट राजा राणी म्हणटा ते पळयला पूण तुवें म्हाका केन्नाच डार्लिंग म्हणोंक नाय मरे आयज मातसो मुडार आसा गो मुडार आवय तिती पोवन कितें तुका हांव डार्लिंग दिसलें कितें रे ना गो ना तुमच्या काजराय कितें केला रे केला मरे तयारी सगळी तयारी जाली ती बेगीन जावं दी हय फक्त न्ही म्युजीक सांगपाची उरल्या बँड रे बँड आबेला सांगलेलें बरें न्ही गो ओय तो मातसो बरो वाजयता रे मातसो उमेद हाडटलो न्ही ओय सोब आतां वेळ करची न्ही तर आतांच वचून ताका सांगलेलें बरें न्ही या मरे हय गेल्ली बरी थंय आमी या न्हू बेगीन वचून कोणा हय वयता Bend moche,
कितें जोते रे कोलावरी कितें रे काय बरें नाव गो तुझे कोलावरी वय मुगे नाव कोलावेरी मुगे माम सीन आणि पप सीन गायले ते अंकल अंकल हांव कितें तुका अंकल दिसता गो हे कुडचे चांदे अजून बरे आहा चिमटी मारल्या रगत येतेले मातशे केस मातशे पिकल्या गो कित्याक जाणा मुगो हे गोंय आमगो आमच्या चोरा फाटल्यान बोल चोर म्हणून आमकां मेवता गो आनी हे दाणे म्हणून चोर मेवता चोर धांवता फुडें हांव धांवता फाटल्यान चोर धांवता फुडें हांव धांवता फाटल्यान राव गो तुजे मॉमसीक आनी पॉप्सीक दुसरें नांव मेळनाशिल्लें गो अरे माराण तू कित सांगोचे मुजे नांवाचें तू पळोवपाक काय बरें मुगे सुंदर दिसता पाय गो. कोलयेचो राव गो मुगे माय वेरेची आणि दोनों एकठांय गेले की जाण कला वेरी बरें जालें हेजो बापूय चिंबूरचो आनी आवय दिवारची न्ही म्हणून नाजाल्यार आवय नाका जाल्ली उतरां येता यू आर वेरी वेरी नॉटी बॉय हांव मुगो आतां नोटी जालो गो कित्याक जाणा तूं हांव आयसलँडा वता न्ही थंय नाका जाल्ली उतरां कानार पडटा म्हाज्या आनी सामकोच पेड्डेर जालो मुगो हांव चल चल मारण तुझी गेल्यार बोरी तुझ्या काजराय तरा चल सुरेश बेगीन काजराय तयारी जावं दी बसा त्याच्या पोटान जळले कित्याक ताका तेजे बरोबर निरवपा जाय न्ही दर्यान ताका निरवू तेजे बसा आवय कला बरे ती आता गेली मुंगो गेला बरे ती गेली मुंगो हांव तुका त्या घरा पावयता कित्याक जाणा मुगो कोलावरी हिंगा मुगो रातचे चेडवांनी भोव बरें न्हू खेडे मुगो रोखडे तुका ओहे 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 पळयता न्हू गो आनी कितें गो कोलावरी ते दादले आनी कितें गो जाणटे आहा ते आपलो तो बेस खंय पावला पळयना न्हू गो हो चेडू हांग बायल हांव कोबाय सोडना देखून चल हांव तुका घरा पावयता आवय तू कितू बरें रे अंकल अंकल आयज हांव सोरो पियेचो नासलो पूण ह्या सोऱ्यान म्हाका फोर्स केला म्हणून इल्लोसो पियेला काय बरो म्हजो धाकटो मेवणो बोनी आयज ताका मोटराचो एक्सिडेंट जावन ताचो एक हात मोडून गेला कोण सांगता ह्या संवसारान देव आहा म्हणून जोरी तर ह्या संवसारान देव आलो जाल्यार ह्यो अशें केन्नाच घडचें नासलें ताका मोटराचो एक्सिडेंट जावन एक हात मोडून गेला देव बेस पडे जाला कोणाचे हात मोडूंक जाय पळय ते बरे रस्त्यान चलतले जे मोडटा देवा हांव तुका कांय म्हणना जोरी तर ही सोजा तुवें ते म्हजे बायलेक दिलेली जाल्यार हांव तुका 2 वातीचे मास लायतलो आहलो आनी वयल्यान एक लादीन म्हणटालो आहलो देव रे हुंय म्हूण कोण जाणा शरपेतीक देव कास्तीक दिना म्हाजे हातीक मेवना आयज मेवत जाल्यार दोग्यान धरून शेवटून भायर मारता हांव एकलो ना आयज 2 जाणांनू फोर्स या मातशें मेवोन दी रस्ताक म्हणजे शरपेत जीव हांव काबार केली आणि गिलासो पिये इमाव आणि गिलासो पिये बोनी पळय आमचो कितें कोत्ता ते तुका सारकें तुज्या दोळ्यांनी दिसतलें पूण एक तो जर आनीक आमच्या घरात विरोध जाल्यार आमच्या घराची निसांतण करून सोडटलो हाकाच लागोन ताका आमच्या घरांतलो वेगळीच भायर घाल इमाव हे तुजें सगलें खरें म्हजे भयणी पूण हांवें ह्या म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय हांव ताका घरांतलो कसो भायर घालतलो एका वाटेन तूं म्हजी काशा भयण तसो तोवूय म्हजो काशा भयण भाव जाल्यार कितें जालें तूं नको तो कसलो तो घरात तुज्या बायलेच्या मोगान आसा आनी बायलान एका गरीब चेडवाच्या भुरगे एका गिरेदाच्या मोगान आसा म्हजे बायलेच्या आनी एका किर्यादाच्याय मोगान आसा ओय आनी इतलेंच न्हय तो त्या किर्यादाक बरें बरें न्हेसयता आनी आमच्या भांगराची कांकणा पासून व्हरून ताका खावयता
म्हजे कापडांतले पयशे ना जाताले ते हाकाच लागून दिसता. अरे माझ्या व्हडल्या बाबा तुका काहीच खबर ना. काल ताका घरांतलो बाय तो आनी कितें बरें करतलो ते कमलेलेच आसा. चल या आतां घरा. तुका तुझ्या दोड्यांनी सगळें पडोवंक जाय न्हय. सारकें दाखयना. चल या. या चल. उजवाड वो काडू कांत उजवाड कितल्या वर्सांनी घरान उदेलो. तसोच मोनी देर म्हाका खुशेन भोगतालो. तसोच देरूय म्हजो बोनी एको ब्रेक जाय तो तेंको शेतालो. हाकाच लागून म्हजो गोरकार विकासावान भोंवतालो. उजवाड वो काडू कांत उजवाड कितल्या वर्सांनी घरान उदेलो. गोरकार तसोच म्हजो गोरकार ही खबर आयकून तो खुशेन भोगतालो. तसोच देरूय म्हजो बोनी एको ब्रेक जाय तो तेंको शेतालो. हाकाच लागून म्हजो गोरकार विकासावान भोंवतालो. हाकाच लागून म्हजो गोरकार विकासावान भोंवतालो. मुनिये तुका खरेंच आयजो पळोवन इतलो खुशाल. तुका देवान हेच बरी सदांच खुशाल दवरल्यार पुरो. बोनी हे तुज्या हाताक कितें जालां? कांयच ना उणे. पूण तुका खुशाल पळोवन म्हज्या हाताची दूख पासून पयस जाली. म्हाका मातसो मोटराचो धक्को बसलो आनी हाताक मार लागलो. चड लागोंक ना न्हू बोनी? ना उणे मातसो लागला. डॉक्टरान सांगला कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. बोनी तूं जाणाय आयज हांव इतली खुशाल कित्याक पळयती? ना उणे कित्याक? तुजो भाव डॅडी जावचो आसा आनी तूं अंकल. खरेंच उणे खरेंच तसो जाल्यार हांव अंकल जालो. आयज म्हजो इर्मो इतलो खुशाल जातलो तो ह्या आदी केन्नाच जावंक ना पळय तितलो. उणे आयज ह्या खुशालकाच्या दिसा तुवें म्हाका आनी इर्मो कितें केलां खावपाक? जायतें केलं बोनी. तूं खातलोच जाव. राव रोखडेंच घेवन येता. बेगीन घेवन यो. आयज ह्या आमच्या घरांत कितली खुशालकाय वाडची ना आनी म्हजो इर्मो कितलो खुशाल जावचो ना ही खुशालकाची खबर आयकून. वय पावली काय बोनी ये खा. तुजे लागीं खावंक जावचें ना. हांव तुका बुलाय. बरो लागता उणे. आज मोगरान केला दिसता. बरो जाला. ओय हांव सांगतालें ती तुका फोट दीस नासलेली न्हय. हांव आनी तुका कांय सांगना. बरें तर हांव वेतां. खरेंच उणे आयज म्हजो इर्मो इतलो खुशाल जातलो तो ह्या आदी केन्नाच जावंक ना पळय तितलो. बोनी आतांच्या आतां घरांतलो भायर सरोनास. कितें म्हणटा इर्मो? कितें म्हणटाय काय म्हणटा? तुका आनी इर्मा आसा. खंयच्या तोंडान म्हाका इर्मा म्हणटा रे? जरी तर तूं बरो जालोलो जाल्यार घरांतले दुडू आनी भांगर व्हरून लोकांच्या किर्यादांक दिवचो नासलोय आनी किर्यादांक घेवन हांगा तुय मौजा मारचो नासलोय. हे तूं कितें उलयता इर्मो? कितें उलयताय काय म्हणटा? तुका लॉज आसा रे रेड्या. आनी तू गो घातक्या आपणाक एक व्हडली सातीन समजता. हांवें आतांच म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां तुमी दोगांय कसले नोकरे कोत्ताली पळय ती. हांव तुका बरें समजतालो पूण आतां म्हाका गमलें तुजें सोय भायल्यान आजाचें
आणि भितरल्यान देवताराचे मिळून किती उलयता ते म्हाका उलय पण हे म्हजे उलयक कांयच म्हण नाका तूं म्हजो हिरमा म्हूण हांव तुका वोगी रावता नातोर कितें कोत्तोलाय तुज्या ताण्यान हात घालून तुगे जीप धाडून काडटलो आसलो कितें म्हज्या ताळ्यान हात घालून म्हजी जीप काडटलो हांव तुका दाखयता जरी तर ती हे गोळ सोडून वचत जाल्यार हांव त्या गोळ सोडून वयता तूच राव ह्या घरान तू वचू नाका हिरवा हांवूच वेता हे घर सोडून पूण तू म्हजे येऊन कांयच म्हणू नाका हिरवो कांयच म्हणू नाका कित्याक ती तुज्या रक्ताची भुरग्याची आवय जावची आसा पूण हांव ह्या तुमच्या रक्ताची भुरग्याची सदांच सावळी जावन रावतलो हांव तुका काय सांगतो ना सेंड्रा हांव आतां डॉक्टराक घेवन येता म्हाका बाय रशियल आनी बाप एलनान ताका फुलांचो चुरा दिवचो म्हणून भावा आणि भयणा गाडच्यान चाल खुशाल जाता तुमकां एका पळोवन कित्याक तुमी म्हजो हो शो बरे भाशेन पळयला तेका आनी उरलाय तो शो बरे भाशेन पळयतले म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता हांव पॅरी आनी म्हजी मिसीस मॅरी तुमकां आमच्या सगळ्या एक्टर्सांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं हांव म्हजो तियात्र हे UK स्विंडन गांवांत दाखोवंक पावलो फकत म्हज्या भुरग्यांच्या आदारान आनी तसोच म्हज्या एक्टर्सांच्या आदारान ताणें म्हाका जाय तो आनी भरपूर आदार दिलो हो तियात्र हे पालकार हाडपाक आनी तसोच तुमी म्हाका जाय तो आदार दिलो देखून हांव आनी म्हजे मिसीसच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड आनी चड देव बरें करूं एक दीस पाद्रीन मिसार असो शर्माव सांगलोलो ह्या मॉडर्न संवसारान दीस रात मनीस दिसता धांवलोलो आपल्या कामाक वेळ आसा देवाक दिवंक बिलकुल नासलो देखून वायट जावन मनीस दिसता आमकां पातकान बुडलोलो एका गांवान एक माद्र आसली भोगतीपणान जियेताली मागणें करून गरजे वतांक आपलो आदार दिताली जाणटी जावन संवसाराक सोंपली 7 दिसांनी गोंडी घडोवंक लागली येत्या वेत्याक शिमत्री दारान हात जोडून दिसती पडटाली वाडती वस्तोरी
मागी सोंग कितें जायत कारण जायतोच लोक रातचो भियोन खंय वचो नासलो त्या रस्त्यान पाद्री खबर घुमतोर जायतो लोक विसांगातान रातचे शिमितिरीन वचोन तिका विचारले नेटान म्हजे लागीं एक चूक घडल्या प्राचीत करूंक संवसारान धाडल्या जायतोच लोक पोई चुका दात्ता वचोन सुधराय म्हणून सांगल्या हात जोडून लोकांक सांगोंक सोदी कोण कर्जा भियोन पयस गेल्या आयज तुमी विचार केला म्हजी जोडटी पुरी जाल्या बापाक पुताक पोवितात म्यान काडून देवाक मागता उलो हांव ती सोदां ओदीच काडी पुरो हात बुजार पावो नासलो मोरोन जोटेक लागतोर गुन्यांव दोळ्या मुखार हाडलो पोती संवसारान धाडून सांगले गुन्यांव सुधराय पयलो गरजेन भितर बाय सोदताना आल्मेंत लावन मोयमा बापाक काडटा जायते फावट बोटाक आल्मेंत सुबेज लागतोच पापडून जोमनीर उडोयता पोवीत वच पांयांनी माडोयता चीत देवाक कितलो अपमान कोत्ता तोरूय देव आमकां सुधरांक पाद्रींक ह्या संवसारान धाडटा आयच्या मनशाक बिलकूल वेळ ना पाद्री माद्रीचें कोण आयकोता कोण आमचेर ओद्रूच दुयेंस येतूत रेतीर मागण्याक हांगा तुय चोर धांवता दिसाक 24 वरां आसता थोडोच वेळ देवाक तूं दिसता देवाक वेळ दिताय तो बावाडतांदी देव गोचे आकांताक पावता देवाक वेळ दिताय बावाडतांदी देव गोरचे आकांताक पावता कितले दीस जाले डेणी तूं मेवोंक ना म्हाका गोंया गेलो सियो तूं मोजेर रागार जायनाका दोगूय कितें उलोयता तें कांयच समजना म्हाका गोंया इलेक्शन जावन बोबा पडला गोंयकार म्हणटा गोंयराका इलेक्शनाचे हो वाटेन पळयात गोंया कितें घडलें सांगोंक उतरांच येना तोंडाक तोंडूच बंद जालें उतरां कोशी येतेली तोंडाक कितें जालें तें जालें जायते मिनिस्टर उण्णां मारून नासताले तांचे भाडें फुटलें गोंयकार सदांचो वराद ओडमान जोडला संवसाराक पोटाक लागून मायदेस सोडून जी येता बायल्या तेरांक आदार करपी मोजोद दिवपी
दोयाळ उगट्या मोनान उठले सोडले जाले मेकडे पावला मारिना ती दान नोशी पार्कितान लोकांक नाडूंक भोंवता आनी कितें वतलो काय ना अरे आवय हे पळय एक जोडपी येता आयज हांगच्या लागच्यान कितें तरी जोडयतलो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम अरे जोडप्या कुठे चाललोस रे वा 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 तुम्हाला बायको चांगली मिळलं सा तिचं गोमरण संतनाच चला आणि तुमका बऱ्याक पडला तुम्ही गोवाला नाही रिची ओ बरोबर आहे साधू मामा सगळे सारखे सांगता तो साधू मामा हो आमका सगळे सारखे सांगा होय. आमचे भाषेन तुका आमची भास खवना कोंकणी करता तडी तडी येता की थोडी थोडी येता जाल्यार आमचो फुडार कितें पळयतो सारको सांग आमी तुका जाय ते दुडू दिवंक तयार आसा तुझो फुडार घेऊन मोवता म्हजो लुडार तुझो फुडार बसयता गुडार साधू मामा तू ओकला बोकला मारून सो न्यो स्टाईलचो साधू मामा कितें रे ना रे बाबा ती कितें जाली जाणा तू सांग, सांग, हे सांग. ओकलाचेर जादू आसा की ओकला गाली की भगवान लागी येता आनी मोकळे उलयता की हरे राम हरे कृष्ण बाबा हिंगा ये रे की तुझी नाव कितें की म्हजें नाव रिची रिची ही गोंयासान हुंयची हाडली तुवें मिरची ते माझे जानू 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 रिची बाबा ही गोंय आली कोणाची आली रे शानू सेकंड हँड गाडयेची गियरां घाली माझी जानू तुझी जानू जानू आता हांव तुमची नशीब सांगते की हा सांग 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 जानू तू हिंगा योग्य की मोको सोडून पयस बरी जाल्या टुमटुमटी की आता दाखव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण माशी लागी यो रे की आणि सारखी सांग सगली कोणाक आपयता तू भगवान आपयलेली हरे राम हरे कृष्ण वा 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 ही लाईन जान ही लाईन तुझी किती सांगता जाना की किती सांगता तुझी गो मेली आणि तुका बऱ्याक पडली बरे झाले सगली गिरास काय तुका मेळली बरे झाले सारखे सगली तुझ्या नावार येयली आता किती करा की किती करा तुम्ही बेग गोंया वसा की होय तेन्ना तुमकां भरपूर फायदो जातलो की बरे आसा होय तुमचो बेग काजार जातली की बरे आसा आणि तुमचो मग गड लॉकडाऊन जातलो की रिची तशें जाल्यार आमी आयच्या आयजच तिकेट काडया साप्प आनी गोंय वचपाची तयारेक लागया होय होय सारकें ना तर आमी सारकी पोचतली होय होय पूण साधू मामा ताचो घोव कोरेंच मेला मरे अरे रिची बाबी ती मेल्यार 1.5 वर्स जाली बरें आसा पूण तिची सावडी तुमच्या हुड्यात उभी आसा भियो नका ती भूत जावन भोंवता रिची म्हाका भिरांत दिसता रिची. म्हाकाय भिरांत दिसता बिरान दिसता गोवाक सोडूंक बिरान दिसो ना की कितें करता भियो नाका हांव म्हजी मंतर तुमकां दिता की भियो नाका हरे राम हरे कृष्ण आतां उडयात म्हजी दक्षिणा दिता थोड्याच दी थोड्याच राव साधू मामा ओय गोवाक साधू केली घे 500 रुपया दोन दिते का चल इतली नशीब सांगली की आणि 500 रुपया ही 500 रुपया तुझ्या रिचीचे बोंबले दर की नीता तेका जाय पळय तितले दी आतां आमकां गोंया आतां जाय ते मेवपाचें आसा दिते का जाय ते बरें रिची इथे जानू की सगली माझी हिंगा हाडली बोंब दिते का 5000 दिते 5000 घे साधू मामा हे 5000 दोन बरें दोन आमी येता हा आता कशी झाली बरें साधू मामा बरी गाडी बरी चलयता तू म्हजी सायबा बोगस आयज हांवें बरो पाकाव मारलो 5 मिनटांक 5000 रुपया आतां हांव बरें उडयता हे गोंया पावच्या आदी ह्या 5000 प्लेनाची तिकेट काडटा आनी हांव गोंया पावता आनी हाका कोहली बूथ शिकयता ती पळय हांवूय जाणा हे लोचाण म्हाका मेवतलें म्हणून सायबा बोगस कोणाच्यो बशी आनी कोण काडटा उठा बशी मामी डॅडी दोगांय
डॅडी तसो पूत जावंकूच जाय. मामी तू सदांच स्थितीत कित्याक आसता? हांव जायते पावटी पळयता मामी, तुज्या तोंडार केन्नाच असो ना. कित्याक मामी तुका नाका आसलो हांव एग्जामीक पास जालोलो? तशें म्हणो नाका एरन. बाबा एरन, तुझ्या मामीच्या तोंडार केन्ना तरी असो आसता. आयल्यारे दिसा तेच. डॅडी म्हाका दिसता मामीच्या काळजान कसलोय बरी गुट लिपलोलो आसा म्हणून. ताका लागून म्हजे मामीचे कालीज दुखीच आसा. म्हज्या काळजान आनी कसलो गोट लिपलोलो आसतलो एरन. म्हजे कालीज सदांच चुकते. तुजे सोवे तशेंच तुज्या डॅडी ताई. ना मामी तू म्हाका फटयता. डॅडी तू तरी म्हाका सारकें सांग न्हय, ह्या आदी ह्या आमच्या घरान कितेंय पुढे घडोवंक जाय. सांग न्हय डॅडी. वय बाबा, तू सांगताय ते सारकें. तर सांग डॅडी, म्हाका फटय नाका. जाणाय बाबा, ह्या घरांत हांव, म्हजो भाव आनी भयण रावताली. तांकां दोगांयकूय हांवें मामी डॅडीचो मोग दिवन वाडयली. उपरांत थोड्या तेंपान हांव आनी म्हजी भयण एका दिसा काजार जाली. उपरांत कितें जालें डॅडी? आतां हांव सांगता एरन. तुज्या डॅडीचे भयणीन तुज्या अंकलाच्यो नाका जालेल्यो खबऱ्यो ते तुज्या डॅडीक सांगून ह्या घराची वाट लायली बाबा. कसली वाट लायली मामी? बरो भुरगो सोदून ताचे मतींतलो हांवें ताका काजार केलेलें, पूण तें ताका सोडून एका आंकवा चेड्याक घेवन पोवन गेलें. आनी तांचे दुडू काबार जातच आमगेर येवन हे तुजी मामीची भांगराची कांकणां, हेर वस्तू आनी म्हजे पयशे देगून चोरून व्हरोंक लागले बाबा. उपरांत कितें जालें डॅडी? तुजी डॅडीची भयण सोदताली आनी तुज्या अंकलाचेर घालताली. आनी तिकाच लागून हे तुज्या डॅडीन तुज्या अंकलाचो कसलोच गुन्यांव नासना ताका बाबड्याक मार घालून ह्या घरांतलो भायर घातलो. आयज 8 वर्सां वदीकूच जायत आयली. तुजो अंकल आमच्या मदें ना आनी तशेंच तुजी एक आंटीची एक सावडी पासून ना. हेच खबरीक लागून तू दुखी आसाय न्ही मामी? आतां तुमी कांयच भिये नाका. मामी आनी डॅडी हो तुमचो एरन आसतना. आयस्तान सगल्यो दास्त्यो सोडात तुमी. देवाक जाय तर एक जातेली आमी. आयकोन खबर दिसली म्हाका काणी. डॅडी राजा आनी मामी राणी. डॅडी राजा आनी मामी राणी. रातां सोडलेली वळ म्हाज्या मनार व्हरोन. तिसऱ्यात घरान सुसेग ना येता सोरो पिवोन. भुरग्यांक शिकोंक मेलो ना ती दीस काडटा भिवोन. उदक्या तुमच्या आवयला घरात धांवोन धांवोन. व्हड म्हाका बेगीन तयार केला जाल्यार जेवण. टायमार जेवणाक येताय काय आवारी नाय जोडून. हांव जोडून हाडटा ते इस्तांक सोरो घालताय म्हणून. तिरदीस वेतो गोजा तुळदी तलो आडून. अशें सांगून बेगदा म्हाका काबार केलाय नाडून. टायमार जेवणाक येताय काय आवारी नाय जोडून. हांव जोडून हाडटा ते इस्तांक सोरो घालताय म्हणून. तिरदीस वेतो गोजा तुळदी तलो आडून. अशें सांगून बेगदा म्हाका काबार केलाय नाडून. उगडास म्हाका आयज येता आदल्या साबार वर्सांचो. इंदिरा गांधी राजीव गांधी चलोयताली देश आमचो इंडियेचो. सगले सवाय आसलेले लोकशाय दीस सारतालो. आतां पयल्यार जो पेटोत आसा आमचे इंडियेक मारगायेचो. होय माझे कसले दीस आयले रे माझे. सारकोच हो पिल्लूक शेड माझ्या फाटी लागलो मरे. किती अस्तात केलो रे माझं हेणे.
अरे वो फोण्या गोंयान पुलीस आशिल्लो वो आतां हांगा येवन दादागिरी दाखयता ते युनिफॉर्म घालून हेजी दादागिरी हांगा चलता हांव म्हण कितें कमी वर्सान काजार करपा सोदी हांव काजार जाता पळून आयो हेका हांव चड भिता हेका खंय खबर आसा ती कोलावरी म्हाजेर मरता म्हणून कोलावरी डेली म्हाज्या फुड्यान येता मागीर हाडपी पशेता कान पशेता चिमटे काडटा पोटा हात लायता सारको शॉक काडटा म्हाका कितें करूं हो सामकोच चमचो म्हाज्या फाटी लागला हेका हांव भितलो कितें ती सामकी कोलावरी म्हाज्या स्वप्नान सुद्दां येता न्हिदलेले कडेन कोलावरी बसलेले कडेन कोल्हापुरी च्या पिवपाक गेल्ले कडेन कोलावरी कितें सांगो कामार सुद्दां कोलावरी येता बॉक्स तर 1 केजीन घालपाची ती 2 केजीन घालून उडयता मिसपीक जाता दुसऱ्या दिसा म्हाका मागीर फायरींग पडटा वाजाची कितें केलें रे तुवें कितें चिंता रे तूं म्हणटा असलें म्हाजें जालां कितें करूं म्हाकाच समजना हो दोलयो तित्यो म्हाज्या आतां फाटी लागला हेका हांव मेळटा धांवपा लागल्यार हो पोट हेजें पडोन फुट्टलें नरकासुराचें हांव धांवत न्ही हेका नशिबान ना म्हाका धरपा आतां हांव पळटलो अर्दभर हांव सुटलेलो आसा जरी तर हांव हेजे कडल्यान आतां सुटलो न्ही हेजें हांव कितें तें दाखयतलो ते कोलावरी घेवन तर पोवन वचोन हांव तर लग्न जायना हांवूच न्ही तो मारान कितें चल यो धर म्हाका आतां जात जाल्यार तुजे कडेन हांव पळयता तूं कितलो आसा पळय अरे महाराज तू वर्षात हुंय धांवत रे अरे तुझे फाडल्यान सुणी लागले कितें रे अरे तुगे हेच ताचोय रे अरे तू चोच्या सारक शेतां उबो आसलो जिद्द घेवया शेताक मरे देवा म्हाज्या हो बुलडोजर आपटलो खरो म्हजी चेसी सुद्दां बँड जाली मारे चेसी बँड जाली ती जाली खरसूय भागली आनी तांगूय गेली म्हाजी राव गो तूं म्हणटा हांव कित्या धांवता काय म्हणून कुत्र्या फाटी लागले काय म्हणटा तूं म्हाका होय तू धांवता ते बैसार कुत्र्याक फाटी लागले दिसता कुत्र्या फाटी लागले हांव कोण चोर गो हांव कितें चोरपाक गेलो गो कोणाले आगो विचार गो कितें जालें काय विचार गो जाले रे महाराज आगो तो तित्यूं पळय आसा न्ही दोलयो तो म्हाजो सारकोच फाटीक लागला जाणा मुगो कित्या रे आगो तेणें सुमाराचें केलां फादरा बोले वसोन म्हाका फोर्सान काजार करपाची तयारी केल्ली आगो फादरान कितें केलें रेस्पेर सुरवात केली रेस्पेर सुरवात करतरी म्हाका कितें म्हणपा लागलो जाणा आनी सूर्य येता सूर्य येता म्हणपा लागलो तुका माराना कडेन काजार जावची खुशी आसा आगो तेणे आनी टायम काडला तेच करून सांगलें मगो तेणें आपूण काजार जाता म्हण म्हाजे कडेन मागीर म्हाका म्हणपा लागलो कितें म्हणपा लागलो मागीर महाराज तुका खुशी आसा सूर्यता कडेन काजार जावची तुवें कितें सांगलें रे आगो हांवें टाटाच करून सांगलें हांव काजार जायना म्हणून अशें म्हणलें मुगो आनी धांवपळ काडटालो आगो धांवपळ काडटाना सुमराचें जालां तो एकटो रेस्पेरा उबो आशिल्लो तेणें म्हाजे पॅन्टी धरलो गो कितें पळयतो गो आगो तेणें म्हाजे पॅन्टी धरलो गो म्हाजेर येयलो कप कप सारको हांवें कितें केलें जाण तूं पॅन्टीची चेन सोडलेली पॅन्ट तेजे हातीन सोडून पळून आयलो आतां समजलें न्ही आगो जावपाचें जायतें आसा आतां तो तित्यूं धोलयो न्ही म्हाका सोदपाक भोंवता फाटल्यान येता आसतलो म्हाज्या कितें हांव पळून येयलें न्ही असलें जालां म्हाका पडपाचो आयज मार कोण गो आय देवा मातशें सांबाळटा तें पळय पळय कशें लिपयतली गो आगो कशें लिपयतली गो तूं म्हाका आवय म्हाजें Yeah.
पदार येता सगळं म्हणपाक माझे पद काढलं गो तुवें रोडो जायना मागोळे मुळाक सगळे होय म्हणटा कितें तू येयला जाल्यार धांव मारून हय धांवारून आयलो होय. बेश्टो धांवारून येयलो गो विचार मगो कित्याक धांवारून येयलो होय, कित्याक धांव मारून येयलो? हांव कितें दूध पितो गो तू म्हणटाल न्ही गो दोतीक जाय ते दिता म्हणून मिनी कुपर गाडी दिता म्हणटाल न्ही तू खंय पावली 3 बेडरुमाचें घर दिता म्हणटाले खंय पावले होंडा गाडी दिता म्हणटाली मगो तू खंय पावली लॅपटॉप दिता म्हणटाली मगो तू खंय पावले आनी आतां रडून दाखयता तुका कितें दिसलें गो हांव याका कितें दिसलें हांव हेजे कडेन काजार जातलो म्हणून जाणा मगो कोलावरी ताका सांग आतां सांग गो सुरेश तू माराणा हे शिकवता तू त्याक दोन देण दीत म्हणटा आनी ताका येसो खेटकोता हा ताका पादी शेअर करून तुका फोन सान काजार कोण येता ताका बावडे आनी कोणय हिरोईन लायक जाले आसतली आवय हेच ते एक सारखे सॅम्पल मुगो बरें हा मुगो तू फेस्त कोत्ता हुंय गांव आनी प्रेस दितीचें नांव आगो तुजें तोंड तुवें केन्ना आरशान पळयलां गो हय तूं एक आयसलँडाचो ट्रेलर मुगो या एकोणेच कडेन काजार जावंक जातेलें गो हय हांव आयसलँडा टेलर आनी तूं कोण गो स्क्रॅपा गाडी गाडी म्हाका सांगता म्हाज्या पार्टनरा कोणें मेत्यार जावशी खबरदार तूं तुगे पार्टनर तुगे पार्टनर जाल्यार आनी घेवन बोंगो नाजाल्यार माथ्यार घेवन बोंगो बरें आहा म्हण नाट्य केशी नाका बरोबर मूड मारता ओय म्हाजे मला सांगता गो तूं तुज्या घरात तू मुझे नाक बार मूड मारतले हांव तुझे बार एक मूड मारतले नाक चाकल उडयतले वय तू उडयतले ओय म्हाजे जाला उडोवपा आगो तू कित्याक झगडटा गो आगो कित्याक बोट मार बदली येला रे तू दान दान आवय जाले मगो आवय म्हाजे रेस्पिरेशन दोत्ता आणि तू धाव येता इंगाळे आवय म्हाजे म्हाजे आवय ना तू आमकां दोत्ता वारा हा बाई देऊ वारा हा बाई आता सांग आता जाता काय जायना आवय तुझी ती दिवा सांग तो म्हाका तर मारीत न्ही हांव म्हाज्या बापायचा तुजे कडेन काजार जावचो ना तुझ्यो राव रे असो जाता हुंय तेका मारपाचो उरला रे तेच्या हातीच्यो जाल्या उजवा ती आनी पायाच्यो जाल्या उडयन वाती तेका आनी हुंयचो मारताय रे बरें जातलो मरे तू जातलो मरे आवय सुकान तशें दुकान पिडेन तसो भलायकीन गिरेस्काय आनीकूय गिरेस्काय ना तेजे कडेन काजार जातलो बरें जातलो मरे हय जातलो नक्की जातलो नक्की जातलो नक्की की आखी आता याचो पादीगाराक सांगलाय तुका घेवन येता म्हणून या मरे आता तर रावता आसतला म्हणून चल या अशें मारप न्ही गो काय मारप न्ही तो तू धांवन येता कसो मनीस सुरत वॉल बेगीन हांव येता भायर पडल्यान बरे हिरोईन मेळ्ळी आसतली तुला दाखयता तूं मेळ चलो जाऊ दी या रे अजून एक खा मरे तेका ताका मिरवणी आमी या आयजवाना मिरवणी आता एकोण्या गुप्तार घाल्यार बरें दिसता ही गाडी आनी ही गाडी बरी चलते बरे तिने कोणाक पळयता ग चला बरे तेंचे जाले मग आता तुझ्या फुडाराचे कितें गो तू मुगो एका चेड्याच्या सारखे मोनान गेला गो कोण रे तो आवय कोण आनी खूंय पयसांनी कित्याक वचपाक जाय गो हांवूच गो तो हांव रे एक बरो चेड सोदीत रे सारक हँडसम सारक सेक्सी सलमान खान असो हांव उपकात तोलो दिसता ही गाडी वसल्या रस्त्याक उरल्योच गाडयो बऱ्यो तूं सारकें मनान गेला गो जाता मग वय रे पण कोण रे तो पयसांनी वचनाका गो हांवूच गो तो कोलावरी अरे तुज्यान हो टेलर चलोवपाक जाता मरे कित्या हांवें आयकलां एक पुलीशे सुख गियार घालपाक सूय हा म्हणून
डोंट वरी हो सुकी घ्यायला घालतात तो पुलीस न्हू हो ट्रेनरच न्हू रेबाचो टँकर मातसो चलोवपी चल हांव तुका या मुगो आतां आमी होय रे KFC गो KFC म्हणल्यार कितें रे गाडी मारनाका KFC म्हणल्यार नको गो ना आवय नको गो ना रे म्हाका सांग रे करपोलेले फ्राय चिकन होय नीता नीता तू सिटीर जायना का हांव तुका सांगता म्हणून तुवें आतांच आयकलां की म्हजे मामी डॅडीन म्हाका सोयरीक केल्या म्हणून वय पूण कितें जालें तुज्या ती मोडू येता तू मोशा मोगान आसतना म्हाका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार कसो जातलो मोगान पूण हांव म्हजे मामी डॅडीचें उतर मोडून तयार ना त्या पासत आयसान तूं म्हजी वाट सोड तुजी वाट तुका आनी म्हाजी वाट म्हाका साज मोले कितें म्हटलें रिची हांव तुजें आसतना तूं म्हाका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार जाताय माझे तू म्हजे कशें जावं येता दुसऱ्या लागीं साकरा बेन जोडून हांवें साकरा बेन जोडला तो म्हजो कोणूच न्हय पूण तूंच वडपता म्हजें सूख आनी सगलें जरी तर तू आयज आपल्या काशा गोरकाराक आपलो कोणूच न्हय म्हणटा जाल्यार फाल्यां तू म्हाकाय आपलो कोणूच न्हय म्हणटले हांवें केन्नाच चीट उगला म्हजी गिरेस्ताय काबार जातून तूं म्हाका वाचता घात करीत म्हणून कोण सर म्हाका सगळो तोड दिल्या आनी तुजें तोंड म्हाका केन्नाच दाखोयना का नीता हांव जाणा तुज्या काळजाक चडूच दूख जाल्या म्हूण पूण तुवें हें पयलें चिंतूंक जाय आसलें की तूं एक कजारी वस्तोरी आनी हांव एक आंकवार छेडो म्हूण कोण तुजो फेरमाव आनी कोण सर हांगा सोडलो ओय बरें तर हांव येता सी यू बाय आता कितें हो म्हजो फुडार कितें हो म्हजो फुडार काय बरो म्हजो घरकार ह्या चोराच्या मोगाक लागून हांवें ताका पयस केलो काय बरे म्हजे दोगूय भाव सदांच म्हाका आपल्या मोगार घेवयताले काय बरी म्हजी मुली ती काय हांवें म्हजी दुस्मार केली आता कितें हो म्हजो फुडार कितें हो म्हजो बाबा एरन म्हज्या हातान कितें आहा तें सांग आनी तुकाच वर सांगो सांग सांग चॉकलेट आतां दी तुका कशें गमलें तशेंच राव तुज्या नाक्षाचेर दोवी कोता आसा तू जाणा कित्याक ती ना अंकल फ्रेंड कित्याक तू तुजे मामीक आनी डॅडीक सदांच फोटे मारता देखून ना अंकल फ्रेंड हांव म्हज्या मामीक आनी डॅडीक केन्नाच फोटे मारिना पूण चॉकलेटी जाल्यार केन्नाय चोरून खाता पूण ती खबर सोड अंकल फ्रेंड आयज म्हज्या मामीन आनी डॅडीन सांगला तुका कोणाय भाशेन आमगेर हाडूच म्हणून म्हाका तुमगेर हाडूच म्हणून आनी कित्याक तू म्हजे मामी डॅडीच्यानूय म्हाका तिचो चड मोग दिता देखून आनी सदांच म्हजी क्लास सुनच्या टायमार म्हज्या स्कॉलान येता आनी ह्या मोटराच्या रस्त्या वेल्यान तू म्हाका क्रॉस करून घरा पावयता जाल्यार तुजो मामी आनी डॅडी जाणा हांव तुका घरा पावंक येता म्हूण तू पावपाक येता ती तांकां खबर आसा पूण तांणी तुका केन्नाच पळोवना कारण तू आमच्या घरान काय येना आनी हो मोटराचो रस्तो क्रॉस करून तू येता देखून जाणा बाबा जोरी तर म्हजी नदर तुजेर एक दीस पडना जाल्यार हांवच नगो वो म्हजो दीस कसो पासार जाता तो आनी जेन्ना म्हजी नदर तुजेर पडटोच हांव सगळी म्हजी फाटली चिंतना विसरता बाबा त्याच पासोन हांव सदांच तुका ह्या मोटार वेल्या रस्त्या वेल्यान घरा पावयता आनी म्हाका नाका तुका एकलोच सांडलेलो ती खबर सोड अंकल फ्रेंड आता तू माझ्या बरोबर आमच्या घरात येता वो ना बरें तर तुकाच लागून येता चल या मामीन बरें रांदला न्हू होय अंकल फ्रेंड तुकाच लागून ओके चल या तर लोचणारा देवा खरेंच तू जावन आसा पदवेदार ह्या संवसारान तुवें म्हाका काडोकांत आसले ते उजवाडान हाडले
आणि बरो उसवाट दाखयलो खंय पावलो काय आमचो एरन अजून इस्कॉलांचो येवंक ना म्हाका दिसता तो ताच्या अंकल फ्रेंडाक घेवन येवंक रावलो आसतलो सेंड्रा हांव कोणाक घेवन आयलो तो पळय ओ विन्सी कसो आसाय आ बरो तू पळयता पळयता सर विन्सी तुजी सदांच फकाणां हांव जाणा विन्सी तूं होय हांव एकदम बरो आसा तुमच्या मागण्यांनी आनी देहाचे कृपेन चल सेंड्रा आमकां कितेंय पियोंक काड आयज कितल्या वर्सांनी विन्सी आमच्या घरांत आयला न्हय वय तर पयलो तुमकां दोगांयकूय मेजार सोप काडटा सोप कोत्ता मातश्यो लेत्र्यो सुबे जोडय आनी मॅगी देड घाला एकूच घालशी हांव जाणा विन्सी आमच्या निताक लागून तुवें जायते खालतीपण भोगले म्हणून ती खबर सोड मायकल ते कसलेय जावं पूण तुम म्हजे मिवणे मात सारके म्हजे भाव कशे पूण मायकल तुवें एक वायट केलें बोलींक तुज्या भावाक ह्या घरांतलो भायर घालून विन्सी चलो हांवें मेजार सोप काडला विन्सी आमकां कोणी सांगलें की तुवें तुजें घर विकून तूं बोमाय गेला म्हणून होय सेंड्रा कितें करतलो आसलो सर्विसेक वचत थंयसर बायलेच्यो खबरो बाजारांत वचत थंयसर बायलेच्यो खबरो ह्या पिकासान हांव सोरो पियोंक लागलो आनी सोरो पियोन कामाक वता म्हूण म्हाका सर्विसेचोय काडलो उपरांत हांवें म्हजें घरदार विकलें आनी हांव बोमाय गेलो उपरांत बोमाय तूं सर्विसेक लागलो ना नशीब पारगितालो ती खबर सोड मायकल पूण आतां बोनीकूय आसा ताका आमी जाय तो सोदलो पूण आयज देखून कांयच ताची खबर ना हांव नाका विन्सी हांवें रागाच्या वक्तार ताका कितें कितें उलयलो पळय तो फकत म्हज्या भयणीच्या सांगण्यांनी पुरो करात ती आदली गजाल हांवें मेजार सोप काडला तो थंड जातलो चला होय चल चल सेंड्रा आमचो बाबा यार अजून येवंक ना नो मायकल म्हाका दिसता गुडी तो ताच्या अंकल फ्रेंडाक घेवन येवंक रावलो आसतलो अंकल फ्रेंड वो अंकल फ्रेंड कोण तर कोण एकलो ताका सदांच इस्कॉलाचो हाडून मोटाराचो रस्तो क्रॉस करून घरा पावयतलो त्या पासत आयज हांवें ताका आमगेर घेवन डॅडी मामी डॅडी मामी जाणा मामी म्हज्या त्या अंकल फ्रेंडाक मोटराचो ऍक्सिडेंट जालो मामी ऍक्सिडेंट जालो आनी कसो बाबा जाणा मामी तो ऍक्सिडेंट म्हाका जावपाचो पूण ताणें म्हाका वाटयलो आनी आपुणूच मोटराक आपटलो जायत्या लोकांनी ताका धरून हॉस्पिटलांत व्हेला मामी चल मामी चल डॅडी आमी ताका पळोवपाक या पयलें रिलेशनशीप मागीर आमी या नाका मामी म्हाका जेवण नाका चल डॅडी आमी ताका पळोवपाक या चल या बाबा तूं भिये नाका डॅडी डॉक्टराक सांग न्ही म्हज्या त्या अंकल फ्रेंडाक बेगीनूच बरो कर म्हणून बोळे बाबा डॉक्टराक सांगप त्या तुझ्या अंकल फ्रेंडाक बरो करूंक लायता ओके अरे मोग म्हणचे बाबा एक वाईट टोली वाट आता इल्ली इल्ली चेडवां घेता चेड्यांची फाट जाणट्याचो तोडो पूण या भुरग्याचो दाट तेका मार बडी हावय व्हरोन पणसाचे साठ अरे मोग म्हणचे बाबा एक वाईट टोली वाट आता इल्ली इल्ली चेडवां घेता चेड्यांची फाट जाणट्याचो तोडो पूण या भुरग्याचो दाट तेका मार बडी हावय व्हरोन पणसाचे साठ अरे आतां तो मोग म्हणचे जोडा आनी मोळा आतां चेडे जाले थोडे मुरे चेडवां जाली चोडा अरे मुस्ती चेडवां आसात तांच्या गोमट्याक बांची पोळा तुमी चेडे कित्याक भितर घेतात बंद कोरा दारा ही चेडवां पयलीं चोरा ही चेडवां पयलीं चोरा अरे दुधनी गेल्या दुतून नकोय क्रिस्तांव बरे अरे लादनी गेल्या लादीन नकोय मूग करूंक बरे चेडे पिताय म्हणून चेडवांय पिवंक लागली सोरे सगल्या चेडवांक एकठांय करून घेराक धाडल्यार बरे
चल गो भितर वचन मायका पळय ओकलेची माया तू गोय नवऱ्या व्हंकलेक नाचोंगाची गोय तशें जाल्यार मुजगांनी बरोसो दासीक वाजय संसार जावन आसा मतलबी कोणाक हांसयता ताका हांसयता आनी रडयता ताका रडयता धाडले जाल्यार हे कसले दूख तुवें धाडले दोनया हे आमचे बोनीचे हे वसले दूख ताका फावो नासलेले दोनया हे वसले दूख ताका फावो नासलेले सेंड्रा मायकल डॉक्टरान बॉनीचे चोड पेरीक सांगला आनी आयची रात काडी पोशे दिसना म्हणटा गुगू सायबा मायकल आनी खंयचे बरे डॉक्टराक दाखोवंक जायना मायकल 4 जाण डॉक्टर हाडले सेंड्रा आनी 4 जाण स्पेशलिस्ट आनी तेवूय डॉक्टर तें सांगता तो स्थितींतल्यान उलयता ते एक व्हडले वॉचअप म्हणून पूण केन्ना कितें जायत सांगोंक जायना म्हणटा मायकल मायकल आमचा एरन खंय आसा मायकल हॉस्पिटलांत आसा ताच्या बरोबर बिनसी आपय हांवें आपयल्यार कसोच येना म्हणटा ताका कोणतोच बोनी म्हजो भाव म्हणून तो दुखाच्यो जोरी करून रडोंक लागलो मायकल म्हाका कितें जाता दिसता मायकल कितें जाता चल चल सेंटा आपलो भितर चल चल सेंटा चल सेंटा म्हाका कोणी हांगा सांगलें ए तू कोण तू ओय हांव मेलोलो पूण आतां तुका व्हरोंक येयना तुजी पातकां चोड जाल्या हांव तुका कसोच सोडचो ना तुजे कोमटे कान कोल्ले शिवाय ओय हांव कोदेनूच न्हय हांव सगळे स्वातेर उबो रावता तुजे तकलेर पासून उन्या बोगोस आनी म्हणटाय तूं पळयता ते म्हज्या ओतम्यांक पळयताय हांव तुजी कोत्तुबा पळयता म्हजी कूड आसा बोमोयच्या शिमित्रीन आनी मोडे कोत्ता हे पळय शार्प्यात येयला पत्ते चौधऱ्या कसले तोड घेवन तू म्हाका हिरबाव म्हणटा तुका निर्माव आसा आनी कितें ओरक आयला आमच्या घरान भांगर तुडू किरस्काय आयज तुकाच लागोन म्हजो भाव म्हाका ना जाता हांवें तुका कितें फात केल्ली कित्याक म्हणून तुवें म्हाका ही दुखाचे पांय तोडयलो खूंय आसा आमचे आदले मोगाचे सूख मायकल या शिंगाच्या देवसाराक या घरान उबे दवरू नाका आतांच्या आतां धांवडय तुका सांगता बाय सरणोच्या घराने बस बर आवय गुन्या मोगोसूय आतां हांव जावं हांव बेबदा मुगो तो गेलो आमोटियो न्हू तो लांब गेलो मोती हाली करून गेलो कोण नीता तुका देवानूच बोगसू नीता तुका देवानूच बोगसू नीता मायकल कितें जाता बस 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 म्हाका इल्लीशी कॉफी करून हाडटा मायकल कोणी हांव करून हाडटा नीता कितें जालें नीता हें घर तुजेंच पियेना कितें डॉक्टराक हाडू ना मायकल कांयच ना फकत बोनीच्या
पडटा त्या संवसारांत आमी सजमता देव कांय नको म्हूण देव सगलें जाणा देव सगलें पळयता नको ती आमी आतां वयता मोटर हाडपाक तोंड लासना तेका हॉस्पिटल व्हरोंक मोटर येवच्या आदीं गाडी मेल्या पुरो पिळा म्हाका आज दाखोवन गेले ते कोलावरी आनी हाली केली म्हजी तिजोरी खाली केली खंय ती गेली तिजोरी इतले वर्स बरी आशिल्ली तिजोरी आतां खाली केली जेन्ना न्ही तो कोलावरी वर भोंवतना तेन्ना खाली जावन आशिल्ली तो जावन भोंवतालो कोलावरी वर एक हत्ती आतां खाली केली ती गेली पोती आतां खा रस्त्या वयली माती काडवा हो न्ही तो अशी करून बॉक्स फोडटालो तो आतां बघ फुलांदेवी खंय गेली गे आमची तेगेलो बेस्ट तितीव खंय तो ताका सांगपा जाय बरो तितीव म्हण तुजो खंय गेले काय ते ओ सुर्या आगो यो गो बेगीन यो कितें दाखयता तुका हांव हय यो यो शॉपिंग सदांच करता मगो आमी हे पळय शॉपिंग चल्ला हांगा बॅडफोर्ड गाडी जाणा मगो तूं फुटल्यान मोठी आसता पळय ती पयलींची गो गाडी बॅडफोर्ड ती बंद पडले आनी ती मुगो दुखून घरा व्हरची पडटली म्हाजे कडेन जावचो ना हांव मरतलो बेगीनूच हय तुजो तितीव तो शेकऱ्याचो कोंबो रवाणी पडला खबर घे तेज्या गेलो गेलो कामाचो म्हाजो देश मुगो मला बांगलादेश म्हाका मुगो सुरत देशेपरात जावं ना गो पूण म्हाका देशेपरात केला गो आगो तुका खबर ना ती मोटू कोलावरी आनी गो तो गेला रे थिंगासर तो पयलो फुल्लोलो न्ही रे ते कोलावरीक आयसलँडाच्या ट्रेलराक हो एम्बॅसेडर आसताना बरो काय मरे तूं हय गो नेई गाडी जायली न्ही रे तुका हय गो नवी गाडी पळयली म्हणटरी ती चलोवन दिसता न्ही कित्याक त्या मनशाक खबर आसता गाडयेचें इंजीन कशें आनी कितली मायलेज दिता ती म्हणून हांव पुलीस आसलेलो न्ही पूण तुवें म्हाका खंय लायसन दिलो तर तें बरें आसा गो पूण ह्या पापयाचें कितें करता आतां ओय कितेंय करूं एका एक सेकंड हँड गाडी पळोवन तेगेले लायफ करपा दिवपाचें चलोवपा दिवपाची चलय कितें कोण सोदया न्हू समजय ताका रे मारण म्हाका काजार नाका तर नाका रे ही चेडवा म्हणटा ती मरे धोय आमकां नाका इतलो सुदारलो कित्याक रे हे चेडवा चोगल्यान म्हाका काबार केला अरे नाचताले बरे फुगड्या घालून दोगूय तुमी हाय 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 करून गेला तेन्ना कोलावरी कोलावरी येला तेन्ना मरे ताका जायती मेळपा हा हो म्हणटा गो तशें न्ही तें समजलें न्ही तुका तो आतां म्हणटा तो आतां कोणी कोंबडी मेळ्ळा तेच्या फाटल्यान धांवपाचो असलो मनीस पळय म्हणटा चलता हे पळय येयले एक्सिडेंट जालो एक्सिडेंट आवयस एका देखोन सोरो वाचून निवलो हाय बेब्स पळय नाव कितें गो मुगे नाव सिनियोरिटा आवय तेजें नाव सेनोरिटा आनी तुज्या मायचें नांव कितें गो मुगे मायगे नाव रिटा तेरे पायचें नांव बरें आसतालें सेनोरिटा ते पायचें नांव कितें गो मुगे पायगे नाव हागापिटा
पिता बरें दिलें. तुका वास येयलो काय आणि तेक लागून मिस्तो येस 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 आलोता. आगो बाय तो मुगो सोरो पिना तो दूध पिता. चल सुर्रे आमी या. तो कोंबडो न्ही आतां तुका सांगतालो न्ही गो चलयो इतल्या आपल्या लाका म्हणून आतां तेगेले मुगो शेकऱ्या वयर सरला हे कोंबड्यो पळोवन. ते शेकरे तेगेले ताका देवोनी आमी या न्ही. तुझ्या शेकऱ्या खूय पावला ते पळयता कित्याक म्हाजे शेकरे पळयता. वय हे गेली आतां उतर घालना ते एकले म्हणटाले न्हू कलावारी अंकल म्हणून आतां पळयता हें कितें म्हणटा तें सेनोरिटा सेनोरिटा म्हाका लाज दिसता गो. लॉज केसो लॉज दिसत रे. सेनोरिटा लाज दिसता गो. कित्या रे. सेनोरिटा तुका आहा गो पोशीत जावपाक केसली हुशी आनी बरो हा कोम येसो. पयले माकोळे कितें आहा तितलें सांगतलो मागीर कितें जावं. सेनोरिटा माकोळे म्हाका एक व्हडलो बंगलो आहा गो. वॉयस आनी मुगो सेनोरिटा मर्सिडीज गाडी आहा गो. वॉयस तरी आयकोना सेनोरिटा माकोळे मुगो एक व्हडलें बाळ आहा गो. वॉयस तरी आयकोना जाता मुगो. कित रे. कितें आनी काजार गो. वॉय म्हाक पुरे खाजार जावपा हुशी आहलोली. जालें जालें काम जालें. तुगे बरोसो हँडसम सो चेड आहा कित रे. आनी खंयच्या चेड्याची खबर कोत्ता ग. सेनोरिटा चेड बा मुगो कोण ना गो. हांव तुका उतर घालूंक सोदतालो गो. हांव तुका लायक जायना गो. कितें तूं आनी अंकलू. अजूनही तुवें घरा वचोंक नाय. ना डॉक्टर डॉक्टर म्हज्या अंकलाक बरो कर डॉक्टर. म्हज्या अंकलाक बरो कर. हांव तुजे लागीं भीक मागता डॉक्टर. तो म्हज्या डॅडीचो भाव डॉक्टर. तो म्हज्या डॅडीचो भाव डॉक्टर. हांव जाणा हेरान हांव जाणा तो तुजो डॅडीचो भाव म्हणून. ताका कांय जायना तूं घरा वच तो बरो जातलो. ना डॉक्टर तूं म्हाका फटयता. म्हजो अंकल बरो जाल्या बगोन हांव कसोच घरा वेचना डॉक्टर. हांव कसोच घरा वेचना. बरें तर हेरान तूं मातसो हांगा बस. हांव रोखडोच तुज्या अंकलाक तपासून येता. ओके बरें डॉक्टर. बस पूण बस म्हाजो अंकल ताका हांव पळयतां हांव पळयतां. डॉक्टर 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 तू ही खबर कोणाकूच सांगू नाका डॉक्टर. ही खबर कोणाकूच सांगू नाका. आमचो हेरान खंय आसा डॉक्टर. ताका हांवें भायर बसोवन दवरला. डॉक्टर डॉक्टर म्हज्या नेत्रांनी सोंसूंक जायना डॉक्टर. म्हज्या नेत्रांनी सोंसूंक जायना. त्या पासून तूं म्हाका एक बिकाचें इंजेक्शन कर डॉक्टर आनी म्हाका मारून उडय. हांव तुज्या पांया पडटा डॉक्टर. हांव तुज्या पांया पडटा. रिलॅक्स मॉनी रिलॅक्स. बोब मारी नाकाय. हांव एक डॉक्टर जावन आसा आनी म्हजी जबाबदारी जावन आसा दुयेंतांक बरें करपाचें न्हय तांकां जिवे मारपाचें. बरें हांव जाणा डॉक्टर पूण तूं जाणा हांव आनी ह्या संवसारान उरचो ना म्हणून. त्या पासून तूं म्हजें चुचुरे कर डॉक्टर. म्हजें चुचुरे कर. तुका कांय जायना बरें. तुका कांय जायना कांयच पियेना काय. डॉक्टर 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 खंय आसा. डॉक्टर खंय आसा. मायकल कित्याक घेवन बेगीन यो. डॉक्टर डॉक्टर राव पळय. डॉक्टर डॉक्टर. सायबीन बाय कांय जायना जाल्यार पुरो. आमच्या नीता आनी बोने कांय जायना जाल्यार पुरो. मम्मी ती कोण. बाबा ती तुजी आंटी बाबा. ती तुजी डॅडीची भयण बाबा. मम्मी
म्हजो अंकल केन्ना बरो जातलो मामी म्हजो अंकल केन्ना बरो जातलो बरो जातलो बाबा बरो जातलो आम्ही देवा लागी मागूया बरो जातलो सेंड्रा मुंचाचे वेळ जाल्यार चारूय वाटांनी येता आनी हीच गोत आमची जाल्या नाजाल्यार पळय एका वाटेन म्हजो भाव भोनी सिरियस आसा आनी दुसरे वाटेन म्हजी भयण न्हिता तिचेंय तोंड नासना मायकल डॉक्टर कितें डॉक्टर तुझ्या काळजाक घोटाय घे कितें जालें डॉक्टर तुझ्या भयणीचे निताचे दोनूय दोळे लासले आणि त्या सासनाक कुड्ड्या झाले म्हजी भयण कुड्डी जावन येचो म्हजी भयण कुड्डी जावन येचो डॉक्टर कितेंय तरी उपाय कर डॉक्टर कितेंय तरी उपाय कर एकूच उपाय असा मायकल कोणाय मनशाचे दोळे काढून ताका घालूं येता डॉक्टर डॉक्टर कसलो बॉब चलता डॉक्टर कसलो बॉब चलता कोणाक हॉस्पिटलान हाडला तुका आनी कितें सांगो म्हाका सारकें सांग डॉक्टर म्हाका सारकें सांग तुझे भयणीक निताक ताचे दोनूय दोळे लासले आणि त्या सासनाक कुड्ड्या झाले म्हजी पण कुड्डी जाऊ नजो डॉक्टर म्हजी पण कुड्डी जाऊ नजो हांव म्हजे भयणीक कुड्डी जावंक दिवचो ना डॉक्टर गे गे हे म्हजे दोन्ही दोळे काड डॉक्टर आनी म्हजे भयणीक घाल आनी तिका संवसाराचो उस्वाट दिता गे डॉक्टर ताका संवसाराचो उस्वाट दाखय रिलॅक्स मॉनी रिलॅक्स हे सगळें हांव पळयतां कितें करचें तें कांय सांगना म्हज्या भावा पोनी फुड्यान डॉक्टर म्हाका तशें लागी कितें उलोवंक जाय डॉक्टर ओके ओके खरेंच नीता तूं जावन आसाय नशीबवान तुका बोनी असलो भाव मेळोन कारण तो आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फुडें सरलो आपले दोनूय दोळे आपले मोगाचे भयणीक भेटून चल नीता हांव तुका तुज्या भावाशी वता हो आसा तुजो भाव बोनी नीता म्हज्या मोगाचे भयणी तूं खंय आसले दोगांय उलयात रोकडोच येता नीता तूं खंय आसले तुका हांव जाय तो पळोवंक आशिल्लो म्हजे भयणी पूण तूं म्हाका खंय मेळोंक ना हांव जाणा तुवें हे सगळें केलें ते तुजे भुरगे मोदीर गेले म्हणून पूण हांव आमचो भाव भयणाचो मोग केन्नाच विसरचो ना नीता केन्नाच विसरचो ना हांव तुका कांयच जावंक दिवचो ना नीता हांव तुका कांयच जावंक दिवचो ना म्हज्या भावाच्या भावा तुजें रूप पळोवंक म्हाका तळ्ळें रे म्हजे भावा पूण तुज्या आवाजारूच कळ्ळें तूं म्हजो भाव म्हणून म्हाका कुडिया बोगस रे म्हजे भावा म्हाका कुडिया बोगस हांवें तुका इतली दूख दिली आसतना पासून तुजे काडीच म्हजे इतले तयार रे म्हजे भाव रडो नाका म्हजे भयणी रडो नाका जोरी तर तुका काळजाची पासून गरज आसली जाल्यार हांव ह्या म्हजे काडीच पासून कातरूच दितलो आसली काडीच काडून तुका दितलो आसलो नीता हांव तुका भितर वायटान व्हरता नीता 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 डॉक्टर तुका म्हजो जुराव येता डॉक्टर जोरी तूं म्हजे दोळे काडून म्हज्या भयणीक घालिना जाल्यार नीता नीता डॉक्टर डॉक्टर
डॉक्टर म्हाका कितें जाता म्हाका कितें जाता डॉक्टर डॉक्टर म्हाका कितें जाता आय आय नीता सिस्टर बेगीन यो पाणी सोंपलो इंस्ट्रुमेंट तयार कर बेगीन इंस्ट्रुमेंट तयार कर पाणीचे दोळ्याचे ऑपरेशन करूंक जाय मायकल कितें जालें डॉक्टर आय एम सॉरी मायकल कितें डॉक्टर तुजो भाव भोनी सोंपलो ही फोटफूट सांग डॉक्टर माझा भाव मरून असो डॉक्टर ही फोटफूट सांग काळजात घोटाय घे मायकल काळजात घोटाय घे बोली हे तुम्ही किती केले हे तुम्ही किती केले बोली आमचा बोली आमला सोडून विन्सी हे किती झालं विन्सी हे किती झाले रोचणारा देवा ही तुम्ही कसली म्हण सजा आमच्या बोनीक पाव केली ही असली सजा ताका पाव नासली धन्य आमच्या तुका किती वाईट दिसले आमच्या तुका किती वाईट दिसले मामी माझा अंकल खंय गेलो मामी माझा अंकल खंय गेलो बाबा बाबा तुझा अंकल सोंपलो ना मामी रिपोर्ट म्हूण सांग मामी रिपोर्ट म्हूण सांग आता म्हाका स्कॉलाचो कोण घरा भावी झालो मामी अंकल अंकल मोजावण्याचा मोजाच गुन्हा सेंटर मोजावण्याचा मोजाच गुन्हा खरेंच हो एक जावन आसा भाव भयणीचो मोग भावाचो मोग आपले भयणीक आय बरें मायकल हांव ऑपरेशनाची तयारी करूंक येता पळयात म्हजे बायले लिथन जायते केले ह्या संवसारात आपल्या भावाक बोली जायते त्रास तिणें दिले पूण शेवटाकली निमाळ्या वेळार